देव बरी सांज दिव तुमकां मोगाच्यानो. कलांगणांतल्या ह्या सोबीत उक्त्या रंगमंदिरांत जमल्या सर्व कलाप्रेमीक तशें कोंकणी मोगींक म्हजो वॉल्टर दांतीसाचो प्रणाम. पोएटिका वॉट्सअप ग्रुपाची पयली कवी गोश्टी आज तुमच्या मुखार सादर जाता. पोएटिका पंगड सबार तेंपात हांव जिवाळ आसा तरी ह्या कवी गोश्टीची पयलें बी ओंपुल्लें सदां एक 9 म्हयने आदीं कोरोना बंद डे टायमार हाजी आलोचन गर्भेस्तली. त्या उपरांत 9 म्हयन्यांनी ह्या पोएटिकाचो स्थापक नवीन तशी इतर कवयित्रींनी ताका उदक आनी पोस करन ती बरोल्ली गुरवार जाली. आनी पोरू 3 हप्त्या पयलें जॉसी पिंटो आनी नवीन पेरेर केन्ना माणसो माणसो गुरकार एरिकोजराच्या घरा वचून कवी गोश्टी विशीं उलयली गी त्या दिसा हाका येणो येवंक सुरू जाल्यो. आनी बालंतेर आज डिसेंबर 18 तारखेर म्हणून दीस नमियारलो. तरी आज पोएटिका पंगडाची पयली कवी गोश्टी तुमचे मुखार जल्म घेता. ह्या बालतेराक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव येवकार मागतां. हांव येवकार मागतां माणसो माणसो गुरकार श्री एरिकोजेर. येवकार मागतां माणसो माणचे सर कारबारी आमकां हांगा अवकाश करून दिल्ल्या खातीर. येवकार मागतां पयस पयसतून आयिल्ल्या कवी आनी कवयित्रींक. येवकार मागतां लायव्ह स्ट्रिमार हे प्रोग्राम पळयतल्यांक. येवकार मागतां मुखार बसयल्ल्या सर महाजाणांक. तर हें फुडलो फळ तुमच्या मुखार हाडिचे तर हाका जायती मेहनत आसा. आज हें कार्य उबें तर ताजो पयलो श्रेय फावो जाता नवीन पेरेर सुरतकल हाका. नवीनान नव्या कवींक प्रोत्साहन दिवच्या खातीर हो ग्रूप आराम केल्लो. आनी तशें नव्या कवींक थोड्या हेळिल्ल्या पोरण्या कवींचो सांगात मेळत जाल्यार तांचें बरप उर्जीत जायत म्हणल्या आशेन थोड्या पोरण्या ह्या हेळिल्ल्या ह्या सुमार वर्सांतल्यान कविता बरोवच्या कवीक सांगाता घाले. उपरांत थोडे अंतू आमी जॉयन जाता म्हणून ह्या ग्रुपाक सेरवाले आनी ग्रूप वाडलो. अशें आज ह्या ग्रुपांत मालगडे तशें पिलकाटे, दादले तशे स्त्रियो, दोतोर तशे लॉयर आसात, इजनेर आसात, कुजनेर आसात, मास्टर आसात, टिचराय आसात, व्यापारी आसात, जाणारी आसात, नेणारी आसात, कोंकणी झुजारी आसात. पूण हांगा एक विशय सर्वांक आपली अभिप्राय व्यक्त करूंक मुक्त वेदी आसा. आपले बरयल्ले जाणाऱ्यांच्या साण्याक धन पाजूंक जाता. कोंकणी कविता, चुटूक, सारोळी, कोंकणी जोक्स, विनोद सहित हांगा बरे सत्तात. कवितेचें जुगलबंदी चलता. हर एका विभागांत स्पर्धे चलतात. कोंकणी क्विज बरे रायस जातात. तर मोगाच्यानो ह्या सोबीत कविता फेस्ताक आतां एक ल्हान वेदी कार्य सोवे हें कार्य आमी मोकळी करता. आनी आतां हांव उलो दितां ह्या कार्याचो मुखेल सोयरो. तो सोयरो न्ही, हांगाचो मुखेल घरकार तशेंच माणसो माणसो गुरकार श्री एरिकोजारियो आनी वेदिक येवच्याक. आनी ताका आयच्या कार्याचो आयोजक मोगा कवी जॉसी पिंटोन वेदीक आपोवन हाडचें म्हणून.
आनी तशेंच माणसो बांदगुरकार श्री लुई अध्यक्ष श्री लुई पिंटोकू नवीनान वेदिका पनाडचे जॉस्सी नवीन आनी तशेंच हांव उलो दितां बारीन तो हांगा आयला आमचो मोगोचो कवी क्रिस्टोफरांनी वेदिकेवचे नवीन एक फुलांचो बुक्को दिवन आमच्या सैऱ्यांक रे बाबाक मान करचो. आतां हांव वाडदोस मागता. ही तुमी जाणात दिवो उजवाडाचे संकेत, दिवो जाणवायचो संकेत आनी आतां पंटी आतां दिवो पेटोवन हें कार्य आमी आराम करतले. हांव म्हणून एक एरिक बाबू दयकन तुमी पंटी पेटोवची आनी उपरांत सोर सैऱ्यांनी एक एक वाती पेटोवन कार्य आराम करचें. नवीन पिरेरेन कोरोना बंदडे वेळी आनी उपरांत आपल्या पोएटिका वॉट्सअप ग्रुपांत नाना ते स्पर्धे म्हणजे कोंकणी कविता जुगलबंदी चुटूक कोंकणी क्विज कोंकणींत जोक्स आसा करून सर्वांक बिजी दवरलें. आनी आतां स्पर्धेन इनामां जिखलेल्यांक इनामां वांटता. हांव इनामां दिवंक श्री एरिक ओजारियो तशेंच श्री लुई पिंटो हाका हांव आतां उपकार मागतां. आनी हांव नांवां आपयतना दया करून इनाम मेळ्ळ्यांनी एका फाटल्यान एक येवचें, इनामां घेवची आनी पाटी आपल्या जाग्यार येवचें. विनर ह्या प्रकारे आसात. क्विजांत सलोमी मिया पादाव 3 इनामां तिका मेळ्ळ्यांत. आसा गे सलोमी. शर्मिला डिसोजा बोळये बारेन जावन शर्मिळा आयला ताका क्विजांत इनामां. रोशन डिसोजा मुडवेळ्ळे. अनिल पिंटो दुबई. जॅनेट वास बेंगलूरू. फ्लाविया अल्बुकर्क पुत्तूरू. मेल्का मियार. लिगोरी डिसोजा सुरतकल. लवी गंजीमठा. कविता या पोएट्री विभागांत जॉस्सी पिंटो किन्निगोळी. जियो अग्रार. लवी गंजीमठा. आनी तशेंच ह्या ग्रुपांत उदय नेवचे नवे कवी आसात. सबार जाणांनी कविता अपुर्बायेन बरोवंक हांगा शिकला. स्टॅनी डिसोजा बारेन आनी शर्मिळा बळये बारेन. वेगिया शर्मिळा. आनी तशेंच जोक्स कोंकणी जोक्स ह्या विभागांत आमचो मोगाचो पंच बंडवळ जॉस्सी पिंटो किन्निगोळी.
Tani de Souza, Paladka, Bahrain. ओके हांगा इनामां दिवचें कार्य हांगासर संपता आनी आतां हांव ह्या कार्याचो मुखेल सोयरो कोंकणी झुजारी माणसो बाणकुरकार एरेक ओजोऱ्यो लागीं आमचे लागीं एक संदेश दिवंक उपकार मागता. देव बरी सांज दिव सर्वांक. देव बरी सांज देव. देव बरी सांज देव. आज पोएटिका ह्या पंगडान कवी गोश्टी जमोवन आनी त्या कवी गोश्टींत कवी न्हय आसल्या साहित्य न्हय आसल्या म्हाकाय सर्वोवन म्हाका मान केला. देखून पयल्यान पयलें पोएटिकाक हांव आभार मानतां, देव बरें करूं म्हणटा. दुसऱ्यान जायत्या वर्सां आदीं जागे कवी म्हणून आमी घराघरांनी गांवांनी कवी गोश्टी जमयतल्यो. त्या उपरांत कवितेक एक नवो जीव भरलो आनी मागीर माणसोपणान जेन्ना कवींच्या उतरांक ताळे बसून सुरू केले कवी फुल्लो. त्या विशयान आमकां अभिमान आसा. अर्दें पडून आमी म्हणटा आज कवींक मान मेळ्ळा, मर्याद मेळ्ळ्या जाल्यार आमी थोडे तांचो कारण आसा म्हणून. आनी म्हाका दिसता त्याच खातीर म्हाका आज ह्या कवी गोश्टींत तुमच्या मुखेल्यांनी आपयलां. देखून परत देव बरें करूं. आतां इतले कवी एकाच जाग्यार म्हाका येदोळ मेळ्ळे नात म्हणटा आनी इतले साहिती म्हाका इतल्या एकाच जाग्यार मेळ्ळे नात. कवी एक साहिती वय न्ही, पूण साहित्य विशयांत म्हाका म्हज्या ह्या सगळ्या कोंकणीच्या कामांत शीण आसा. तोय विचारता कित्याक म्हळ्यार आनी मुखारपणी बरें जावं, आनी मुखारपणी साहिती कोंकणीच्या कश्टा सुखांत वांटेली जावन मुखेलपण घेवन वाट चुकून वेच्या एका चळवळेक सारकी वाट दाखोवंक सक्तीत म्हणून हांव म्हजें शीण सारता. कर्नाटकांत कोंकणी अकादेमी जायचे म्हणून आमी जाता काडली. त्या वेळार साहित्याचो सांगात आमकां मेळ्ळो ना. 1995 इस्व्यांत पयलो जागतीक विश्वसम्मेळ जमलो. तातूंय साहित्य प्रेक्षक जावनूच उरले. थोडे जाण हांगा तांणी भाग घेतला आसतले पूण मुखेलपण वचूं ना. प्युअर ऑब्जर्वर्स. जायतो अन्याय आमच्या लिपीक जाला, कन्नडा लिपीन बरोवच्या साहित्याक जाला. म्हज्या तोलो साहित्य न्हय आसलो. दोगा साहित्याच्या सहकारान, एक मच्छा एक वल्लीवग्गा हांच्या सहकारान हायकोर्टेंत रिट फायट करता. साहित्याचो व्हडलो सहकार मेळ्ळो ना. वो हें झूज आखेर जावना. हायकोर्टान तें काण उडयलां वय, पूण सुप्रीम कोर्ट आसा. पूण सुप्रीम कोर्ट वचचें जाल्यार तांक वोट जाय. ती तांक म्हाका दिसना. कित्याक म्हळ्यार आमचे कोणी ह्या विशया फाटल्यान आपलें बोळ दिवचें म्हाका दिसना. आनी कर्नाटका कोंकणी अकादेमी बारीक कश्टांनी जाल्ली. म्हज्या तोल्लो साहित्य न्हय आसलो अध्यक्ष जाताना अकादेमीन साहित्य कितले म्हूण व्हडलो आवाज उठयलो कोण आमच्या साहित्यानी. आज कर्नाटका कोंकणी अकादेमी साहित्यीक आनी अकादेमीक काम सोडून टी प्रोग्रामां उबें करता. एकलो पती उलयना. खंयगी साहित्यानी करचें काम करचें आसलें आज जायना. तांच्या स्वार्था खातीर हांव धमून सांगता. तांच्या स्वार्था खातीर
मनीस ओगे जाल्यात देखून तुमच्या लागीं विनंती करता, मुखल्या दिसांनी अशें जायना जावं. कोंकणीचें फुडारपण साहित्याच्या हातांतच येवं आनी सारक्या दिशेन कोंकणी वाडोवं अशें सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एरिक बाब, तुमच्या गणगणायन बरयल्ल्या उतरां खातीर हांगासर ही वेदीचें कार्य हांगासर संपता आनी कवी गोश्टी आराम जातली. देखून वेदीक आसल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून तुमी मुखली बसका घे जाय म्हणून उपकार मागता. उडास व्हडच्या उदका बरी, आड आयल्यारी रावना, मन कालच्या सुरमणा बरी, भितरलो उजो भायल्यान कळना, मोग केसोळे बरी, खंयसर केदाळा उदेता कळना, तर कविता पयल्या मोगा बरी. एक पावटी सुलाबायेन मेळटा, एक पावटी म्हयने या वर्स राखाचें पडटा, एक पावटी कितले पाट धरल्यार पयस धांवता, एक पावटी मोगान आपशेंस लागीं येवन वेंग भरता. मोगाच्यान आज 21 कवियत्रींनी आपली कविता तयार केल्या तुमच्या मुखार पेश करूंक. आनी हर एका कवी नव्या कवी सांगता पोरणे हेळिल्ले कवी आसात आनी हो एक अवकाश हे कार्य लायव्ह जाता जाल्ल्यानी सबार जाणांक कविता बरोवंक उर्बा आशिल्ल्यांक हो एक अवकाश म्हणून आमी चिंताव. आनी तशेंच हांगा आशिल्ल्या कवींक या कवियत्रींक तांकां तो प्रोत्साह दिवच्या खातीर आमी हांगा चिटी तयार केल्यात, त्यो तुमकां आतां आमी दितले. हांव तुमकां कोणाची कविता पसंद जाली ताचें नांव तुमी त्या चिटीर बरोवन एक कवी या कवित्रीचें कोणाचें एकल्याचें नांव मात्र तुमी बरोवन त्या कळण्यांत उपरांत घालचें. चिटी आतां आमी वांटते, हांव पेनाय दितलें. हांव कार्याच्या अकरेक या कवी गोश्टीच्या अकरेक या ताच्या पयलीं आमी तें कलेक्ट करता निमाणे अंतर, आनी त्या कवीक या कवित्रीक एकल्याक हांगा इनाम आसतलें. तरी कवी आनी कवियत्री आपली कविता तुमच्या मुखार दवरूंक आयते जाताना ताजें सुकाण दवरूंक आमच्या मुखार येता एक फांकीवंत कवी, बरयणार, कादंबरीकार, जानपद काणयो सांगपी, कार्य आयोजक, राजकीय मुखेली, रोटरी किन्निगोळी स्थापक संदो, मोगा कवी म्हूण तो नांवाडला, प्रकृतीचो कवी म्हूण तो परिचित. ताच्या कावन ते माणसपणाच्या पयल्या कवळेंत गांवगो चेडवा म्हजो गांवगो अनुप जलोटाच्या आवाजांत सगळ्या संवसारांत तें नांवाडलां. हांव आतां ही वेदी सोडून दितां. कवी गोश्टीचो सूत्रधार आमच्या तुमच्या मोगाचो कवी जॉसी पिंटो किन्निगोळी. देव बरें करूं. वळटी तुवें म्हजी वळख करून दिवन म्हाका वेदिका पयल्या खातीर देव बरी सांज दिवन तुमकां सोमेस्ता मोगाच्यानो. आज पोएटीक आमच्या ग्रुपा तर्फेन पयली कवी गोश्टी कोंकणीचें तेंप्ल म्हणल्या ह्या माणसपणाच्या उक्त्या रंगमंचेर आज हांगा सोलोन आसतना ह्या संजेच्या सुवाळ्यान आमी सगळे ह्या पयल्या कवी गोश्टीक एक साक्षीदार जावन हांगासर आमी जमले.
3 वर्गाचे मूस असतात काही. एक मूसू मेळ्या खंयसर मेळ्या आसा गे ताजेर बसतात आनी ते मेळे कितें आसा तें घेवन ते तांच्या घरा येतात. दुसऱ्या वर्गाचे मूस आसात ते मूस गायेचेर मनशाक मनजाती खंय गाय जाता त्या गायेचेर बसतात आनी त्या मनशाक एक इराराय दितात. आनी तिसऱ्या वर्गाचे मूस आसात ते मोवाचे मूस ते खंय गितावन येतात ते फुलांक सोदून येतात. ते मेळ्याचेरय बसनात गायेचेरय बसनात फकत फुलां सोदून येतात आनी त्या फुलांतले मकरंद कितें आसा ते मोव कितें आसा ते भोवून अजूकायन त्या फुलांतून कांड ते घेवन घरा येतात. आज हांगासर कोण आमी हांगसर जमल्या ह्या तिसऱ्या वर्गाच्या मुसा बरी मोवाच्या मुसा बरी म्हणून हांव चिंता. कित्याक साहित्यांतले श्रेश्ठ वर्ग कसो गे म्हळ्यार काव्य जावन आसता एक श्रेश्ठ वर्ग साहित्यांतलो. हे हर एका जाणाऱ्यांनी मानून घेतली विशय. आमी कवी तशेंच कविता मोगी हांगासर आसा. आयच्या सांजेर बऱ्यांतली बरी 21 कवी हांगासर आनी कवयित्री तांच्यो भोव उसल्यो कविता आमच्या मुखार सादर करूंक हांगा येवंक आसात. आनी त्या कवितांतले ते मोव कितें आसा तो स्वाद कितें आसा तो साकून तो घेवन आमची मतीक हळवाय करून आमचे कंत दूख या कितें बेजाराय आसा या मतीन कितें आमचें हें आसा तें सगळें विसरून संतोशान आमी तो घेवन आमी घरा वेताना खंडीत जावन आमी मुसाबरी मोवाच्या मुसाबरी आमी जाता. आनी ही कवी गोश्टी आज तुमच्या सदरपणान तुमच्या संगातान इतली बऱ्या मट्टार बऱ्या रितीन हांगा जावन आसा देखून तुमकां सर्वांक हांव ह्या कवी गोश्टीक स्वागत म्हणटा. आनी तशेंच हाजें सुंकाण पयल्या कवी गोश्टीचें म्हाका तुमी दिवन एक व्हड मान तुमी म्हाका दिला देखून हांव तुमचो आभार मानता. कवितेचे पयली कविता वाचूंक हांव मुखार आपयता. ती कन्नड आनी कोंकणींत बरोवन आसा. बेंगळूर विश्वविद्यालयांत कानून कॉलेजींतून BA आनी LLB पदवी जोड वकिली वृत्ती ती करून आसा. कन्नडान 6 पुस्तकां काड आदिಯ ಹೂಗಳು ಕಾದಂಬರಿ तिजी सिनेमा जाला. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೇಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಮಾನ कन्नडसी प्रशस्ती उदय न्यूचे नेकेत अशें 16 प्रशस्ती तिका ल्हान प्रायरस मेळ्ळ्यात. कन्नड प्रभा आपतळ्यान चलयल्ल्या भुरग्यांच्या कविता स्पर्धांत राज्य मट्टार पयलें भोवमान तिणें आपणायलां. 2010 राज्य मट्टाच्या भुरग्यांच्या साहित्य संमेलनाची अध्यक्षीण जावनय तिणें ते अध्यक्षान सोबयलां आनी व्हड गौरव तिका तो मेळ्ळा. अशें म्हणटाना तुमची आतुराई कोण ही कवयित्री तिका कोण आसा सर जावं कन्नडा या कोंकणी उलयतना गोद्दी उतरां बाळपणार कोणाक तरी दिसली आसतली तिच्या उतरांनी आसलेली लिपलेली कविता जर तिच्या बरपणी आसा तीक्ष्ण चिंतपाची दार तिचेर एक नदर घाल्यार दिसता ती मुद्दू आनी आतां आपली पयली कविता वाचन करूंक येता बरोयशाची कवयित्री बितिशारिया रोड्रिगस मोगान तिका आपयतात मुद्दू तीर्थाळ्ळी. तिणें मुखार येवन तिची कविता सादर करीत जाय म्हणून हांव विनंती करता. माईक तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. हांव आतां वाचून आसची कविताची नांव झूज चलूनच आसा. म्हज्या भितर झूज चलूनच आसा. हांव जाग आसता म्हणसर न्हिदेक निसरल्या तेन्ना झुजा विराम दोळे सोंड पळयतना आनी चोच संग्राम.
झूज चलूनच आसा. थोडे पावटी इल्लोय विराम नासतना. ह्या कुशीन धवे सैन आनी त्या कुशीन काळें. एका पावटी हाका नियंत्रण आनी एका पावटी ताका. जावनूच तसा लढाय येवना आनी की तीर्प. म्हज्या भितर झूज चलूनच आसा. भितर खूब गाय उरलात जिवेंच. गायांनी दुखां गळोनूच आसात, पूण हांव लोकां थंय हांसोनूच आसता. अशें म्हज्या भितर झूज चलूनच आसता. दोगां वरवीं एकलो जिखल्यार झूज संपता आनी कोण जिखता तो म्हाका व्याख्यान करता. दोगां वरवीं एकलो जिखल्यार झूज संपता आनी कोण जिखता तो म्हाका व्याख्यान करता. देव बरें कर. देव बरें करूं. इतच्या रिया रॉड्रिगस ताका मोगान ताजें काव्य नाम आसा मुद्दू. तें पळोवंक की मुद्दू मुद्दू आसा. आतां ताणें येवन पयलें कवी सदरकर आमच्या मंचेची रंग चडयला. आतां दुसरो कवी तो कोंकणीचो बळादीक ओवराडी, संपादक, कवी, लेखक, संघटक किरा बोंस बिंगारी आबोली ताचे कविता संग्रह. आमचो युवक उमाळो काणीक हाजो संपादक जावन ताणें वावर केला. राखणोपत्राचो सहसंपादक जावन जायतीं वर्सां तो वावरला. कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक तशें कोंकणी साहित्य परिशद साहित्य अकादेमी दिल्लीचो संदो जावन ताणें वावर दिला. मतायस कुटाम कविता पुरस्कार ताका मेळ्ळा. शांतीचो कुंवर तो. ताज्या कवितेनी वळटा नव्या चिंतपाची झर. हांव कोण म्हणलें एक सवाल घेवन आज हांगासर आपली कविता आमच्या मुखार सादर करून मुखार येता. नामनेचो कवी मौरीस शांतीपुरा. म्हजी कविता हांव कोण. हांव फुंक्याक दिल्ली वस्त न्हय. हांव फुंक्याक दिल्ली वस्त न्हय, म्हाका म्हजें मोल आसा. हांव फुंक्याक दिल्ली वस्त न्हय, म्हाका म्हजें मोल आसा. कूड म्हजी बंद कणेंतली वणंत न्हय. कूड म्हजी बंद कणेंतली वणंत न्हय, म्हजेय कातींत दुखीची शीर आसा. जिणये बदीक अशें सोदून भोंवता. जिणये बदीक अशें सोदून भोंवता. भितरले गायी बायलान लिपयता. जिणये बदीक अशें सोदून भोंवता. भितरले गायी बायलान लिपयता. तुजीं दुकां म्हज्या दोळ्यान देंवता. तुजीं दुकां म्हज्या दोळ्यान देंवता. काळजा कोण शांत उतरां पिकयता. केदना केदना हांव भायर पडटा. केदना केदना हांव भायर पडटा. म्हजो गांव हो गडदेसो. मनीस हांगा गरनाळ जाला. मनीस हांगा गरनाळ जाला. काडूंक सोदता पुरशांव सुडकेसो. म्हाकाय आसा मोग ह्या मातयेचो. म्हाकाय आसा मोग ह्या मातयेचो. म्हजो मोग माती न्हय. म्हाकाय आसा मोग ह्या मातयेचो. म्हजो मोग माती न्हय. हुस्को आसा किर्लत गल्ले बियेचो. हुस्को आसा किर्लत गल्ले बियेचो. तळट्या फाळेतांची किर्लावणी न्हय. देखून हांव कोण म्हूण जाणा जाता. देखून हांव कोण म्हूण जाणा जाता. दोळ्यां फुडें जिव्यांची सिमेस्त्र आसा. देखून हांव कोण म्हूण जाणा जाता. दोळ्यां फुडें जिव्यांची सिमेस्त्र आसा. वायनाक तुमी रगत म्हणा. वायनाक तुमी रगत म्हणा. म्हज्याय रगतान जीव आसा. म्हज्याय रगतान जीव आसा. देव बरें. वा वा. देव बरें करूं मौरीस. आमी सांगाता कविता बरोवंक सुरू केल्ली. तशें आमी संगाती कवी म्हणयत तशें हांगा आनीक थोडे कवी आमी संगाती कवी आसात आमच्याच प्रायचे. तिसरी
कवयित्री तिच्या नांवांतच आसा कविता, तिच्या नांवांतच आसा कविता, तरी हांव कवयित्री न्ही म्हणटा ती. पोएटिका कवीच्या प्रेरणान हांवें कांय बरोवंक सुरू केलें म्हणटा हे सोबीत सुंदर पोएटिका म्हणपार मिणकूचे नेकेत्र. बहरेन गांवांत इन्शुरन्स कोऑर्डिनेटर जावन वावर करन आसा. पती गिलबर्ट, भुरगीं इवान आनी इवांका संगी संतोशाचें जिवन ती सारून आसा. ती मोग घेवन हांगासर आयल्या आमकां वांटूंक. मोगाक मरण ना म्हणटा ती. आज की रंगीन शाम में एक शेर सुनाने आ रही है, शेर मिला शर्मिळा मुडबिल्ले. देव बरी सांज दिवन तुमकां समजता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा मोग. मोग. तुज्या आनी म्हज्या मोगा मदली निसण आज कुंभ जावन पावते आसा मरण. तुज्या आनी म्हज्या मोगा मदली निसण आज कुंभ जावन पावते आसा मरण. जिकली ती वाळय काळजां बेसां करच्यान, जिकलो तो पावस आमकां भिजोवन कुसोवच्यान. जिकली ती वाळय काळजां बेसां करच्यान, जिकलो तो पावस आमकां भिजोवन कुसोवच्यान. पावसा उपरांत वोत येतलेंच, पावसा उपरांत वोत येतलेंच. वोताक मोर्चा वाळे कळीत ना, वोताक मोर्चा वाळे कळीत ना. मोगाकी मरण ना, मोगाक मरण ना. देव बरें करूं. वा वा. देव बरें करूं. शर्मिळा, तुवें तुजी कविता भोव अपुर्बायेन प्रस्तूत केल्याय. आयच्या संजेचो चवथो कवी आसा. कोंकणीचो वरकवी शाप्रा देकोस्ताच्या जिवीत पत्रान कोंकणी वावराची सुरवात ताणें केली. जागे कवी पंगडा तावन कविता बरोवंक प्रेरण ताणें जोडलें. आमचो युवाक पत्राचो संपादक जावन सेवा ताणें दिल्या. राखणपत्राचो सहसंपादक जावन ताणें वावर केला. विजय कर्नाटका, नूतन, जनवाहिनी तसल्या कन्नड दिसाळ्या पत्रांनी ताणें आपलो वावर दिला. आतां आमचो संदेश पत्राचो संपादक जावन आमच्या मुखार आपली कविता घेवन येवन आसा आमच्या मोगाचो कवी विल्फ्रेड लोबो पडील. देव बरी सांज दिवन तुमकां समजता. आज भोव संतोश भोगता. लगभग 25 वर्सां उपरांत जागी कवी ह्या पाक्या पंदा एरिक बाब, शाफ्रा दुकोस्ता तशेंच फ्रेड कुमार कुच्चिकाडू हांच्या सावळेंत हांव वाडुल्लो. आनी 25 वर्सांच्या लांब विरामा उपरांत आज परतून म्हज्या कवितेक नवीन पेरेरा सुरतकल हाणें जीव दिला. ही पुनर्जिवंतपणाची एक कविता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा आंब्या रुखाचें रुदान. आबान लायिल्लो आंब्या रूख आज अशें कित्याक रडता. आबान लायिल्लो आंब्या रूख आज अशें कित्याक रडता. आयकून ताची दुकाळकाणी काळीज खूब रडता. कसलो ताचो वैभव आसलो काळीज विशाल विस्तार. कसलो तसो वैभव आसलो काळीज विशाल विस्तार. ताज्या फांट्या हिंडल्यार दल्ल्यार एक जाता सर्ग संसार. आबा बरी उक्तें मन दिता कांटभर आंबे. आमशे गोडशे रुचीक परमळ केल्ल्या तितलेय स्वादीक. आबान लायिल्लो आंब्या रूख आज अशें कित्याक रडता. आयकून ताची दुकाळकाणी काळीज खूब रडता. सदांच जिवे आमशे आंबे मिठा उदका कोळान. अस्कत जिबेंक रूच लाभयतात वर्सभर लोणचें भरण्यान. थंडाय सुशेग घरच्या मनशांक सावळी बेसोर करप्यांक. जळो गोबर नितळ वारें प्रकृती जिवी उरच्याक. आबान लायिल्लो आंब्या रूख आज
अशें कित्याक रडता आयकून ताची दुखाळकाणी काळीज खूब रडता. आंबे आरोवंक आतां भुरगिनांत भरलां सगळ्यान बलें. आंबे आरोवंक आतां भुरगिनांत भरलां सगळ्यान बलें. सुकण्या सवजांक जीवदाळ किडींक जाल्यात तें सारें. मडकर जणेलांक तिळटात आतां आंब्या रुखा फांटे. मडकर जणेलांत तिळटात आतां आंब्या रुखा फांटे. घरचीं मनशां पावल्यान शहरांक घर जालां रितें. आंब्या रुखा विसर पडल्या वडलां तांकां शहरान. आंब्या रुखा विसर पडल्या वडलां तांकां शहरान. विकाळ आंबे कातात आतां भलायकेचेंय विसर. नाडांतले आंबे केल्ले तितले मन काळीज दादोस. शहरांतले आंबे केल्ल्या पोटांत किडींचीच दोस. सुकणीं सवजां रानां वनां सोडून हांचें नातें. सुकणीं सवजां रानां वनां सोडून हांचें नातें. मनशा दुडवा फाटल्यान धांव मारतात मनशाक जालां कितें. देवा मनशाक पाव तूं आर्दोस हांव मागतां. परत प्रकृती संगी एकवटतलो राखून हांव रावतां. आबान लायिल्लो आंब्या रूख आज अशें कित्याक रडता. आयकून ताची दुकाळकाणी काळीज खूब रडता. काळीज खूब रडता. देव बरें करूं. वा वा, देव बरें करूं. विल्फ्रेड कित्याक म्हळ्यार आबान लायिल्ले आंब्या रूख ताज्या मुळांत आमी सगळे ल्हानपणांत खेळून आशिल्ले. आतां फ्लॅटांनी आमची जिणी आराम जाताना खंडीचो ते आदले उडास आमच्या दोळ्या मुखार तुवें हाडली. देव बरें करूं तुका. आयच्या ह्या संजेची 5वी कवयित्री आसा ती मुळान मड्यांतेरची. आतां प्रस्तुत पुत्तुरांत वस्ती करून आसा. वृत्तेन शिक्षकी. कविता लिखता चुटुकांत तिका चड पसंद. सकाळीक लेखनां पत्रांनी ती बरयता. कन्नड आनी कोंकणींत तिची कविता लेखनां फामाद पत्रांनी पायसल्यान. तूं तांडेली जाताय तर ही कविता घेवन आतां मुखार येता फ्लाविया अल्बुकर्क. सोमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागतां. मुवें वाचची कविता तूं तांडेली जाताय तर. तूं तांडेली जाताय तर हें आयक. तुका पारकूंक परिक्षा मुची तुवें उत्तीर्ण जावंक जाय. तारा वळपाक वणा मुखार तुका बसोवन तुवें विसचें खाण कशेलें तें पळोवंक जाय. दुबल्यांची रूस कितें तें तुका गमता गे म्हूण जाणा जावंक म्हाका जाय. नमनेवार नेसनाच्या आंगडींत तुका उस्तूर विंसूंक सोडूंक जाय. कसली मुस्तेकी विंचताय मान दंपूंक कितें उपकारता तें तुका सुस्ताता तें हांवें जाणा जावंक जाय. जबाबदारेचो हुद्दो दिवच्या पयलें तुका एक खाजार करूंक जाय. बायलेक सांबाळूंक कुटाम उय करूंक कितलो शाणो तूं म्हणून हांवें पारकूंक जाय. दुडवाची जबाबदारी वयसूंच्या पयलें दुबळ्यांची तैली हातांत घेवन भीक मागोवंक जाय. पयशे करचे आनी करसूंची विद्या तुका कळीत आसा तें हांवें पळोवंक जाय. थांडेली म्हूण तुका वळखोवच्या पयलें हांवें तुका राजासनाचेर बसोवंक जाय आनी सिंहासनाची जडाय सडयताय वा अधिकार माथ्यार सडयताय गे म्हूण पारकूंक हांवें जाय. थांडेली जाताय तर दुबळ्यांच्या दुडवांची ग्रेस्तांच्या काळजांची वळख तुका आसूंक जाय. थांडेली जाताय तर दुबळ्यांच्या दुडवाची ग्रेस्तांच्या काळजाची वळख तुका आसूंक जाय. जातीचे वेस बगलेक पोटाचो ग्रास उखलूंक तुवें शिकोवंक जाय. जातीचो वेस बगलेक पोटाचो ग्रास उखलूंक तुवें शिकोवंक जाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं फ्लावीबाई. आनी मुखार येयलिसांव येताना फ्लावीबाईचें हें कवीत मतीन दवरचें. आमकां कोण तांडेली जाय ताजे लागीं हे सर गुण आसात गे म्हणून ताजी परिक्षा करची. आमच्या आयच्या ह्या रंगीन संजेचो 6वो कवी आसा. 1984 इसवेतावन तो कोंकणी पत्रांनी बरोवन आसा. काणीक पत्राचो सहसंपादक 1988 वर्सा थाळो आनी उमाळो कोंकणी पदां नायटाची 7 प्रदर्शनां ताणें केल्यान.
राखणो आमची माय साहित्य स्पर्धेनी पयली इनामां ताणें आपणायल्यान. काळजा गाज कविता पुस्तक, म्हातारेकी वरबोस नाटकाची कवळी, उमाळो पदां कवळी, काणीक पत्राचो संगाती संपादक ताणें वावर केला. जलोपत्राचो संपादक जावन ताणें वावर केला. आतां 20 पत्राचो सहसंपादक जावन तो वावर करून आसा. 5 कादंबरी, 350 वयर कविता, 150 विनोद, मोटव्यो कथा आनी वृत्तेन तो संतोष कॅटरर्स मालीक, बंटोळ फिरगजेचो माजी उपाध्यक्ष, पतीन ग्रेट्टाक आसा आनी तेका भुरग्यां सांगी सुखी कुटुंब ताजें. ताज्या मोगाळ लोकां मोगाळ पदां पैकी ही लारां म्हज्या मोगाची ती घेवंक आतां आमच्या मुखार येता. कॉकटेल मॉकटेलांत जायत्यो पंच आमकां मेळटात, पूण कोंकणींत आसचो एकच पंच आमचो पंच बंटोळ. तुमकां सुमेस्तांक मोगाची सांज मागता. एरी बाबाक मान करता. म्हजे काळजागाज एक लोकां मोगाळ कविता पदां रुपार सादर करून म्हाका एक व्हड संवसारार व्हडलें नांव दिल्लो एरीक बाबाक मान करता. गनान मानान उल्हासिता. हांव आनी एरीक बाब एकाच दिसा जल्माल्ले हांव, मेच्या 18 तारखेर. तो तिके मालगडो, हांव तिके ल्हान. तो झुजारी, हांव पाडारी. एक पद आसा, हांवें सुरवेर म्हाका मेल्विन रोड्रिगस सांगता मेळ्ळ्या वेळार कविता बरय म्हूण सांगून एक उत्तेजन दिल्लो तसलो. आनी त्या वेळार सांजेचे बसून आमी कविता विशयान चर्चा करनासले. त्याच वेळार जागे कवी आनी पुरा आशिल्ले हांव. ही एक झळक मात्र. त्या वेळार बरयलें हें पयलें कविता, ताका ताळो घालून सादर केल्लें आसा. पयलें एक चरण हांव वाचून सांगता, कविता वाचन करता, ताच्या उपरांत हांव पदां रुपार तें म्हणटा. ही लारां म्हज्या मोगाची, ही लारां म्हज्या मोगाची, खंयच्या काळजाच्या तडी कापटो, खंयच्या काळजाच्या तडी कापटो. ही गाज काळजा समदिराची, वा वा, मोग करणाऱ्यांच्या मोनाक भेटो, मोग करणाऱ्यांच्या मोनाक भेटो. पदां रुपार म्हणटा. ही लारां म्हज्या मोगाची, खंयच्या काळजाच्या तडी कापटो. ही गाज काळजा समदिराची, मोग करणाऱ्यांच्या मोनाक भेटूंक. ही लारां म्हज्या मोगाची. दिस दिश्टीक मोन मोनाक लागोंक जाय, काळीज लारां तडी गाज मोतीक आपटोंक जाय. दिस दिश्टीक मोन मोनाक लागोंक जाय, लारां तडीक मोन मोतीक आपटोंक जाय. हर एक घडी राखून आसा मोगाक म्हज्या सोदून आसा लारां म्हज्या मोगाची. ही लारां म्हज्या मोगाची. गोपान तुवें सदांच म्हज्या रावोंक जाय, मोग म्हजो खरो तुवें करूंक जाय. गोपान तुज्या सदांच म्हज्या रावोंक जाय, मोग म्हजो खरो तुवें करूंक जाय. हर एक घडी राखून आसा मोगाक म्हज्या सोदून आसा लारां म्हज्या मोगाची. ही लारां म्हज्या मोगाची. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पंचू, तुज्या लोकां मोगाळ कविताक तुवें आज हांगासर सादर केलाय. ह्या संजेचो 7वो कवी आसा. वृत्तेन तो इंजिनियर. 23 वर्सां तो गल्फांत वावर करून आतां वालेन्सियांत वस्ती करून आसा. लायटींग आनी इलेक्ट्रिकल बिझनेस तो चलोवन आसा. 15 वर्सांचो आसतना तातूंत साहित्यीक वावर ताणें आराम केला. न्हिदोवन पडलेलो गांव कविता पुस्तक, तशेंच माणसोबाण पंगडान बाप एरिकान ताची जायतीं पदां ताळो घाल ती लोकां मोगाळ जाल्यान. वेंगेन धरून किराक मोग पेरासो, केसार कळो, सडून गेल्ले चेडवा, अशीं जायतीं पदां माणसोबाण मंचेर ताजी लोकां मोगाळ जाल्यान. जिने रंग म्हणले एक कॅसेट कवळी ताणें आदले बार ताणें रिलीज केल्ली. तशेंच कलांगणांत ह्या सुवेदीर ताणें संगीत साजी सादर केल्या. कोरोना येवन
आमची जिवीत पिड्ड्यार जालां. एक कोरोना येयल्या उपरांत एक मनशाच्या जिविताक एक हातूंच अर्थ मेळ्ळा. ही कोरोनाची कविता घेवन ही आयची काणी म्हणली घेवन आज मुखार येता आमच्या गांवचो मित्र वॉल्टर दांतीस केनेगोडी. देव बरें करूं. जसे हें कवन हांवें सादारण एक 5-6 म्हयने आदीं जेन्ना कोरोना ताज्या उत्तुंगार आसलें, ऑक्सिजन नासतना लोक मरतालो, ह्या वेळार बरयिल्लें कवन. 4 पंक्ती. कोंकून कोंकून पोपीस खाली, कोंकून कोंकून पोपीस खाली हर्द्यांत पडला उजो. हरी एक स्वास भोगता वोजें आनीक सोसूंक नजो. हरी एक स्वास भोगता वोजें आनीक सोसूंक नजो. घर म्हजें रावळ्ळेर कशें, घर म्हजें रावळ्ळेर कशें दा कुडां दोडें पाकें. घर म्हजें रावळ्ळेर कशें दा कुडां दोडें पाकें. खंयच्याय आस्पत्र्याक कोनशा आज काटलें मेळना जालां सारकें. खंयच्याय आस्पत्र्याक कोनशा आज काटलें मेळना जालां सारकें. भायल्यान आसा वारें खूब, भायल्यान आसा वारें खूब, म्हज्या वांट्याक ना जालें. वारें आंडो काबार तर जालो, पळोवंक मेळचें ना फालें. वारें आंडो काबार तर जालो, पळोवंक मेळचें ना फालें. वा वा. हुद्दो नांव आस्त बदीक पयशांनीच मोलायली सगळी जिणी. हुद्दो नांव आस्त बदीक पयशांनीच मोलायली सगळी जिणी. धाकतेर सयत लागीं येनात खिणान संपली सगळी काणी. वा वा. धाकतेर सयत लागीं येनात खिणान संपली सगळी काणी. देव बरें करूं. देव बरें करूं वॉल्टी. तुज्या कवितान एक थोड्या एक 6 म्हयने वर्साच्या आदली परिस्थिती तुवें आमच्या मुखार दवरली. आयच्या संजेचो 8वो कवी, 35 वर्सां जावन पत्रकार, कोंकणी, तुळू, कन्नड, इंग्लीश भाशेन तो साहित्य रचून आसा. पिंगारा मंगळुरी क्रिस्तांवांनी चलोवचें एकमात कन्नड पत्र 18 वर्सां जावन तो चलोवन आसा. MCC बँकाचो माजी निर्देशक, कोंकणी नाटक सभेचो पब्लीक रिलेशन ऑफिसर जावन काम करना आसा. ताजें नांव मोलादीक नाजूक उस्तुरांक फैमास वस्तू तो आमचो मोगाचो कवी रेमंड डिकुन्ना ताकोडे. देव बरी सांज दिवं मोगा जनो. क्रिसमस आयला आनी आमच्या काळजांनी कांय उमाळें ना, रोमॅन्टीक आयडिया ना आनी श्रृंगारी ना. हे फावटीचें क्रिसमस कशें जातलें? सोदून म्हाका आसा सदां, सोदून म्हाका आसाय सदां. गरज कांय ना आतां तें, गरज कांय ना आतां तें. दिश्टीक दिसाचें आसता सदांचें, दिश्टीक दिसाचें आसता सदांचें. वोखलू नाका, तिळून पळय आत्म्याचेर. वोखलू नाका, तिळून पळय तुज्या आत्म्याचेर. वा वा. वाहन चलयताय, वाहन चलयताय देगेन पळय, वाहन चलयताय देगेन पळय. कोणी दोशी करीत परती नाका दोळे. लाचार कोणी रस्तो उतरोवंक आसा तर रगळे. उडास दवर पयलें ताका वचोंक म्हणलें, उडास दवर पयलें ताका वचोंक म्हणलें. सोदून म्हाका आसाय सदां, गरज कांय ना तें. मिणकुळे घालून सोबाय केली क्रिसमसाची.
काळजा भितर काळबडच दवरली. मेळकुडे घालून सोबाय केली, काळजा भितर काळबडच दवरली. नेकेत उमकाळ घेता वयर वालीर, नेकेत उमकाळ घेता वयर वालीर. तिळून आसा शेजारा कितली दोस जाली. सोदून म्हाका आसा येता गरज ना कांय तें. तेल आबाणले चुल्यार सोडयले, तेल आबाणले चुल्यार सोडयले. लाडू निवरी तुकडी कुकीज जाले. परमळ गांवभर मिलावटाचे तें बोले. यारकारी लाभान आपले पोते मरले. सोदून आसाय म्हाका गरज ना कांय तें. आतां हांव आसां गल्लेचे लागजार. हांव आसां गल्लेचे लागसार लाचार म्हातारे प्रेर. मन जाती रुखांनी तूं दुखयतना, मन जातींक रुखांक तूं दुखयतना मिजासकेर नाका सोदिनाका रशिमाच्या गर्देर. नाका सोदिनाका रशिमाच्या गर्देर. मुजे बाळशे सोदिनाका ही म्हाज्याच्या गोठ्याचेर. सोदून आसाय तूं आतां म्हाका गरज ना कांय तें, गरज ना कांय तें. वा वा. येवच्या क्रिसमसाक खंडीत जावन रेमंड ताणें बरयल्ले कविताचे आमी प्रत्येक एक अध्ययन करून खंडीत जावन आमी ते आचरण करूंक प्रयत्न करीचे. देव बरें करूं. रेमंड, भोव सुंदर रितीन तुवें तें कवित प्रस्तूत केलाय. आयच्या संजेचो नवो कवी आसा. गांवान तो पुत्तूरचो. रत्तेन हिंदी शिक्षक. लुड्स सेंट्रल स्कूल बिजय हांगासर तो वावर करून आसा. फेरारांत तो वस्ती करून आसा. आपले आपूण खासारी तरी भुरगीं आसात तरी अजून अवंकार म्हणले अवंकारपणाक एक दुसरेंच वाक्यान दिवन आसा. जशें खालील जिब्रान म्हणटा, जर तुका मोग आसा तुमच्या मदें इल्लो जागो दवरा. ताज्या मदें ते एक वारें वळोवन दी, नंतर तुमी एकामेकाक चिटकोवन रावल्यार खंडीत जावन तो मोग उरचो ना म्हणून असले एक कॉन्सेप्ट घेवन मुखार येता. हेमा पुत्तूर म्हणल्यार लिखणे नांवान बरोवन सो एंड्री मस्करेनस पुत्तूर. सर्वांक प्रणाम. कवितेचें नांव आसा जिवंक शेता आपलेपण. लग्न जावन वर्सां साबार उतरल्यारी, उदारांत किरलल्ल्या भुरग्यांक भुंयक घाला तरी. लग्न जावन वर्सां साबार उतरल्यारी, उदारांत किरलल्ल्या भुरग्यांक भुंयक घाला तरी हांव आजुनी अवंकरस. वेळा काळाचो मोग पाकटे पुलोवन पिश्यार घालतना, वेळा काळाचो मोग पाकटे पुलोवन पिश्यार घालतना, पाशांवी उदकांत तांबोवंक कूड आशेतना, संवसार विसरली तरी. वेळा काळाचो मोग पाकटे पुलोवन पिश्यार घालतना, पाशांवी उदकांत तांबोवंक कूड आशेतना, संवसार विसरली तरी हांव आजुनी अवंकवर्स. नितळ स्पर्श रहीत. बापायच्या आदर्श उतरांनी नेटल्ली, आवयच्या स्वप्नांक सोभोवंक आंवडेल्ली हांव. बापायच्या आदर्श उतरांनी नेटल्ली, आवयच्या स्वप्नांक सोभोवंक आंवडेल्ली हांव. पतीक तेंको जावन कश्टतां, भुरग्यांच्या फुडारा खातीर उरडातां. पतीक तेंको जावन कश्टतां, भुरग्यांच्या फुडारा खातीर उरडातां. कुटुंबाचें नांव उरोवंक झरकडटां. तशें हांव आजुनी अवंकवर्स. पूण आनीक हांव अवंकवर रावंक आशेना. हांवूय म्हजीं स्वप्नां जिवंक आशेतां. जिवितांत आपलेंपण आपणावन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एंड्री, हांगासर एक बारी अपुरबायेची गजाल आसा. हांगा आयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें. हेनरी कवी तर ताजी पतीन लवी गंजी म्हणटा
ती व्हडली कवयित्री. बहुशा कवी आणि कवयित्री तांचे एक सुखी संसार आणि तांचे दोगी कवयित्री जाल्ल्या वरी खंडीत जावन तांचे जीवन एक बरें कवीत जावन दी म्हणून हांव आशेतां. धवो कवी आसा बिंदूर फिर्गेजन ताचो वृत्तेन बँकर, प्रवृत्तेन साहिती, पत्रकार, संघटक आणि कोंकणीचो महान वावर तो. जायत्याच कार्यक्रमांनी हांवें ताणें कोंकणी खातीर वावर करचो पळयला, पूण ताजी वळख जाल्ली आजच म्हाका हांगासर आयल्या उपरांत. दैजी वर्ल्डाचो स्थानीय संपादक जावन ताणें वावर केला. ताच्या पयलें मस्कतांत 25 वर्सां ताणें वावर केला. बँगलोर टुडे इंग्लीश मंथलीचो सहसंपादक जावन ताणें वावर केला आनी आतां तो सायबर मिडिया सल्लागार जावनय काम करन आसा. 1984 इसवेंत मोव आनी मिरी म्हणलें कविता पुस्तक 3 कलरांनी ट्राय कलरांनी भोव अपुर्बायेन कार्टूना सांगता ताणें पब्लीश केल्लें. आनी कन्नडा, इंग्लीश, कोंकणी अशें जायत्या भाशेनी तो बरोवन आसा. 200 वयर नाटकांक ताणें पदार रचल्यान 1000 वयर चुटुकां, 50 नाटकुळे, तशेंच मस्कतांत तुळुकुटा कोंकणी संस्थे ताणें आरंभ करून तें नाटक तशी कोंकणी कार्य करूंक ताणें व्हड सहकार ताणें दिला. कोण हो कवी म्हणून तुमकां येदोळस कळ्ळें? मोव आनी मिरी ख्यातेचो रिचर्ड लसरादो. ते आतां आमच्या मुखार येवन तांची कविता ते आमच्या मुखार सादर करून आसात. देव बरें करूं. स्टॅन एल्वरीस. सर्वांक नमस्कार. हांव येदे व्हड्या जमे मुखार व्हडले व्हडले कवी आसात हांगा, तांच्या मुखार हांव कांयच न्ही. म्हजी कविता पयल्यांत हांव एक नॉनसेन्स पोएट्री म्हणले एक लोकांक हांसोवंक करचे शिवाय तातूंत व्हडले शिकवणदायक जावन दी कधी बुदोवन काय गिन्यान कांय तातूंत ना. देखून तूं एका महान लेखकान म्हज्या कविता विशयान एक 2 उतरां सांगली. माफ करा, एक उतर. देर मे नॉट बी रिजन ऑलवेज, बट देर इज ऑलवेज रायम. आनी एकल्यान सांगलें आतां उडास ना म्हाका कोणी. हांव येताना म्हजो बुकण लागलो मोव मेरी तातूंतली थोडी काण एकल्या कडेन मालकाड्या कडेन दिवचें म्हणून चिंतलो. बरेंशें दिसता तूं सिलेक्ट करून दी म्हणून. म्हाका वेळ पावना, पाट्येंतून येयले ट्रॅफिकान आमी सरकारान वेळतलो. तातूंतली एक कथा विंचून हांव तुमच्या मुखार सादर करता. जनेराची हाचें नांव आसा अनामीक डायरी. जनेराची 1 तारीख आयच्या दिसा लिखता. कथा आयकूंक सता बायली तरी वर्णूंक शकता. दीस ते आदले केल्ले पाशार जब्बर खरी मस्तेन. दीस ते आदले केल्ले पाशार जब्बर खरी मस्तेन. आतां सदांय करून रजार जियेता थोर शिस्तेन. आतां सदांय करून रजार जियेता थोर शिस्तेन. आमाल घेना जुगार खेळना दाखयना राग या गर्भ. आमाल घेना जुगार खेळना दाखयना राग गर्भ. पयले स्त्रियेक चिंतून नेणा बायलेकच मोग रिजव. पयले स्त्रियेक चिंतून नेणा बायलेकच मोग रिजव. वेळा वेळार मितीचें खाण आनी विशेव घेता. हर एक संगतींत दाखोवन सैराण सकडांक मोगाळ जाता. वेळा वेळार मितीचें खाण आनी विशेव घेता. हर एक संगतींत दाखोवन सैराण सकडांक मोगाळ जाता. पुण्य विधान
देखी बरीत वेगीनच समता दिसता. पुणे विधान देखी बरीत वेगीनच समता दिसता. 8 वर्सात आदर्श पिरीत म्हणली कंतस बघता. 8 वर्सात आदर्श पिरीत म्हणली कंतस दोसता. कारण हांगा सेंट्रल जायलांत सरळ मेजून आसा. कारण हांगा सेंट्रल जायलांत सरळ मेजून आसा. सुटका मेळटा ह्या एप्रिलांत समाधान जायत बेसां. सुटका मेळटा ह्या एप्रिलांत समाधान जायत बेसां. देव बरें करूं. वा वा, देव बरें करूं. मनस कवी रिचर्ड लस्रोदो, तुमची भलायकी तितली बरी ना जाल्यारय तुमी व्हड उर्बेन हांगासर येवन कवित वाचून आमकां सर्वांक एक व्हड उमेद आनी संतोश तुमी दिला. देव बरें करूं. आनी मुखलो कवी आसा तो वृत्तेन सिव्हिल इंजिनियर, प्रस्तुत कोंकणी कन्नडा तुळू हिंदी भाशेंत कविता बरयता. व्यक्त आनी अव्यक्त कविता ताका चड पसंतीची. आमच्या ग्रुपाचो तांडेली नवीन पिरेरा सुरतकल ताजे विशयन कांय चड सांगच जाय म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार सर्वांक आमकां मोगाचो वळखीचो आनी सगळ्यांक आमकां सांगात हाडलो तांडेली तो देखून तो आतां एका माजरा पिला कडून आयला. ताची काणी सांगूंक आतां तुमचे मुखार. म्हज्या कवितेचें नांव आसा एका माजराची काणी. एका माजराची काणी. गांवां बायल्या पट्टू बांयक पडोवन माजर एक मेला. गांवां बायल्या पट्टू बांयक पडोवन माजर एक मेला. माजर मेटां सुकता गे. माजर मेटां सुकता गे. गांवच्या जिबांनी कोबरांचो उजो पेटयला. गांवच्या जिबांनी कोबरांचो उजो पेटयला. माजराक गांवा भायर कित्याक वचचें आसलें. माजराक गांवा भायर कित्याक वचचें आसलें. आसड्यो वयर गेल्यात. दोळ्यांच्यो आसड्यो वयर गेल्यात. हें रेप एंड मर्डर. हें रेप एंड मर्डर. बोटां कोणाक कोणाक दाखयती आसात. कोणाक कोणाक दाखयती आसात. हें रेप एंड मर्डर. बोटां कोणाक कोणाक दाखयती आसात. माजर मेल्लें गांवां बायल्या पट्टू बांयंत. आमच्या घरच्या बांयंत न्हय न्ही. माजर मेल्लें गांवां बायल्या पट्टू बांयंत. आमच्या घरच्या बांयंत न्हय न्ही. वा वा, वय करेक्ट. गांवच्या लोकांन समाधानाचो सुस्कार सोडला. सगळ्या गांवच्या लोकांन समाधानाचो सुस्कार सोडला. काल चक्र घुवलां गांवांक बर गळायला. काल चक्र घुवलां गांवांक बर गळायला. कोणाच्या घरच्या बांयत एक थेंब उदक ना. कोणाच्या घरच्या बांयत एक थेंब उदक ना. पूण कितें अजाप. गांवां बायल्या माजर मेल्ल्या बांयत जरू माळटे आसा. कोणाच्या घरच्या बांयत एक थेंब उदक ना. पूण कितें अजाप. गांवां बायल्या माजर मेल्ल्या बांयत जरू माळटे आसा. गांवच्यो जिबो आतां उलट्यो घुवल्यात. गांवच्यो जिबो आतां उलट्यो घुवल्यात. गांवांक बरगळो तावन वांचोवंक माजरान आपली तबली भेटयल्या. गांवांक बरगळो तावन वांचोवंक माजरान आपली तबली भेटयल्या. दोळे आनी बोटां मेळोवन माजराक स्मारक बांदत्यात. दोळे आनी बोटां मेळोवन माजराक स्मारक बांदत्यात. वा वा. गांवच्या लोकांन ते कितलें उदक ओडल्यारी ही बांय मात्र सुकना. गांवच्या लोकांन ते कितलें उदक ओडल्यारी ही बांय मात्र सुकना. माजराच्या पिलांक मात्र कळीत त्या बांयचो गुटू. माजराच्या पिलांक मात्र कळीत त्या बांयचो गुटू. गांवचो लोक व्हड नासा ती आपलीच दुकां म्हणून. गांवचो लोक व्हड नासा ती आपलीच दुकां म्हणून. वा वा. देव बरें. जवाब नाही. नवीन पिरेरीन कविता वाचल्या उपरांत बहुशा ती कला ताका इतली ताजे तावन आमी सर कवीन शिकोवंक जाय कविता कशी वाचची गी म्हणून. तो मुखेली खंडी जावन सगळ्यांक कविता वाचनात तरबेती करतलो फुडारांत. मुखलो कवी आसा वृत्तेन मेकॅनिकल इंजिनियर, प्रवृत्तेन वाचपी.
मोटिवेटर 10 बसो जाणारी पोर्चुगीज फ्रेंच दर भारती भाषांनी तो प्रवीण विमर्शकाची गोणी नदर ताची वाचता आनी बऱ्या साहित्याचो तो पाठता पडटा द प्रॉफेट खलील जिब्रानाचो पुस्तक ताणें भाशांतर कर तंतली कविता अर्सो पत्रार संकली रुपी पैस करून आसा तुळुपीटा हाजो प्रमुख भाशणकार जावन आसा इतिहास चरित्र ताज्या अध्ययनाचो विशय इतिहास आनी तत्वशास्त्राचेर ताणें PhD केल्या कोंकणींतली 400 वयर पोर्चुगीज शब्द मिसून एक पुस्तक बरयते आसा शब्दसंग्रह आनी बेगीच तो पब्लीश जावचेर आसा ल्हान प्रायरस MRPL संस्थेचो जनरल मॅनेजर जावन तो वावर करन आसा हांव कवी न्ही म्हणटा तो पूण अप्रूप कवी डॉक्टर जॉयर रुडोल्फ नोरोन्ना तांणी मुखार येवन तांची कविता सादर करीत म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करता मोगाचेनो खंडीत जावन हांव कवी न्ही खावना चड बरयना पूण बरी कविता बरयतल्या व्यक्तींच्या WhatsApp ग्रुपांनी आनी तसले बूक वाचची इल्लीशी संवय आसा आनी तसल्या व्यक्ती मदें हांव केदां आसता जाल्ल्यान एक मिस्टेकन आयडेंटिटी आयल्या हांव एक कवी म्हणून आयच्या ह्या कवी गोश्टीक हे म्हणून नवीन पिरेरान मस्त वत्ताय केली पूण खावन म्हजे लागीं ना आदीं बरयल्लें खंय ना गिच्चिल्लें ना आज दनपारां लंच ब्रेका वेळार बसलो मागीर हांवें चिंतना गमलेले विशय बरोवया म्हणटना म्हजो मेंदू कामाच्या गोंदळांत भरला असो गोंदळ भरला पांचच्या नाडीच्या गाणी बरी म्हजो मेंदू भरला आनी बरोवंक पळयतना नांतूरच्या ट्राफिका बरी कांयच येना रावल्या कडेन स्तब्ध जालां सकड आमच्या किन्नी गोळींत वर्साक 33 चेरके भुरगे जल्मातात फाटल्या 30 वर्सांनी 999 जण जल्माल्यात आमी सकडांनी 2 संगतींनी आमकां जोस्याब आदर्श एक ताजे बरी कवी जायचे आनी ताजे बरी मोग करणार जायचे म्हणून आमी सकड सपनले हांव पूण सकडी फेल जाले हांव भोवशा इल्ल्या मट्टाक एक वालट्या भासोण तशें हांव कवी न्ही कितें म्हणलें हांवें चिंतना अशी चिंतना आयली आमी बरयतना आमी 999 जाणांनी बरयतना आमच्या लिखण्यांत आयलेले शब्द सिसरी बरी पाद्योन चलतात आनी अर्थ इल्लेशे बिटी आनी मात देंवता थाणें बरयतना कवींनी बरयतना कवी अनभोगांच्या पाळांक उमकळून अर्थांच्या रुखाचेर उडकी मारतना वाऱ्यार आपली मेटां दलयतना ते पंक्तीचे जडलेले खोले कुसोन सारें जातना तातूंय अर्थाचे रूख उपजातात आमी उकडलेले आमची लिखण्यो लांकूड करून उलपयतना उकडलेले थाळणे मात मेळटा आनी गोरवां तसल्या बोडांक अर्थ जाता थाणें जळयलेलें खांट्री सोऱ्या बरी आमाल बरीत आसता आमच्या लिखणेतावन कितें पोवता ते भुरग्यान मुतुल्ल्या बरी जळारींक मात इल्लें उठयता ताज्या लिखणेतावन पडलेलें जगलणें जावन खिणान अंतराळाचेर एक उजवाड हाडटा आनी जिविताचें एक सत दाखयता ह्या वरवीं म्हाका कळ्ळें हांव कवी न्ही जोसेफ मात कवी म्हणून आमकां 999 जाणांकी कळ्ळें थोडे पटीन ताची कविता बाणाक उजो घालूंक बोटाचे गोळी बजे बांदूंक आनी मेल्ली कोटारली उडोवंक आमी उपाय करता जायते पटी आमी करता आमी किन्नी गोळींत करता तुमी करतात पूण तशें आसतनाय त्या बाणाच्या उजांत एक अर्थाचो शब्द उलपतना एक चिटकी आमकां आयकोंक मेळटा आनी थोडे पटी त्या गोळी बजेंच्या की चड रूस हांवें त्या कवितेच्या अर्थांनी साकल्ली आसा आनी तशेंच ती अर्था बरी 2 पंक्ती मदें ती कोटारली मोर्च्या फुडें हुळहुळ्ळी देखल्या हांव एक ल्हानशी 2-3 चुटुकां वाचून कावना बरोवंक जावना देखून एक चुटुकां वाचता तुमकां बोर जावन नजो म्हणून हांवें मोठव्यान बरयल्यात हांवें चिंतलें तुवें आतां वाचले ती कविता म्हणून चिंतप भोव बरें आसा जिवितांत अर्थ सोदचे आमी इंगल्या गुंडयेच्या खामेल्या बरी
थळाक पावता तेदना उस्वास आसना. जिवितांत अर्थ सोदचे आमी इंगला गुंडयेच्या कामेल्या बरी थळाक पावतना तेदना उस्वास आसना. मनशाक जिणेंत मोग मनशाच्या कुडीक जशें खाण गरजेची तशें आत्म्याक मोग गरजेचो. तशें जाल्यार चिंता पळयतना हांवें बरयलें, तूं नातलें तर जिणयेक अर्थ आसतो ना. तूं नातलें तर जिणयेक अर्थ आसतो ना. वा वा. तूं आसतना अर्थाची गरजत सुचतना. वा वा. तूं आसतना अर्थाची गरजत सुचतना. ओके. आतां आनी एक चुटूक बरयल्लें हांवें, हें नवीन पिरियडाचेर बरयलें हांवें. ताणें म्हाका मस्त वत्ताय केल्ल्याक हांगा येवंक. बारांतपूर मेळ्ळो तो. तोय बारांतलो एकलो. वळच्या काळाच्या विश्वांचेर अनुभोगान संभोग केलो. वळच्या काळाच्या विश्वाचेर अनुभोगान संभोग केलो. जाणवाये गर्भांत चिंतपाचें बी शिंपडायलें. जाणवाये गर्भांत चिंतपाचें बी शिंपडायलें. म्हयनो सयत जावंक ना सायबा नवीन पिरेरीची पिरी. म्हयनो सयत जावंक ना सायबा नवीन पिरेरीची पिरेपिरी. डिसेंबर 18 डिलिव्हरी जायजेत. डिसेंबर 18 डिलिव्हरी जायजेत. संगीताच्यो सीडी काणयोंक, झेरॉक्स काडूंक, बूक व्हरूंक, पदां आयकोंक. चेडवां एक चेडूय म्हाका गोवन पळयनातलें. जोसेबाच्या संतोणी मोवाच्या मुसाबरी. ताका हांवें विचारलें, म्हाका चूर शिकय सर, म्हाकाय चूर शिकय. त्या दळा म्हाका ताणें सांगलें, मोग शिंपडला वाऱ्यार तुज्या हिशाचोय थोडोपणी आसात. मोग शिंपडला वाऱ्यार तुज्या हिशाच्योय थोडोपणी आसात. जाका तूं फावो तो तुकाय लाभतलो. जाका तूं फावो तो तुकाय लाभतलो म्हणालो बाब जोसी. हांवें लेखलें म्हजो कांय आयनो पिंजला. हांवें लेखलें म्हजो कांय आयनो पिंजला. मुखार पळयतना जोसी बाब शेलेकन बसला. मुखार पळयतना जोसी बाब शेलेकन बसला. क्रॉम्प्टन फॅना पोंदा. देव बरें करूं. खंडी जावन जॉयर तुजी कविता म्हजी बायल आयकय जाल्यार हांवें आज भायर न्ही तुजे पडत. देव बरें करूं जॉयर. भोव हास्य मिश्रीत तुज्याच स्टायलीर तुवें आज भोव अपुर्बायन कविता वाचून आमची मनां तुवें संतोश केलें. आनी मुखलो कवी आसा जल्मलो तो बुळकुंजे, BSc पदवीधर. MRPलांत तो वावर करन आसा. सुरत कलांत तो वस्ती करन आसा. वाड्याचो गुरकार. ताची कवनां आमचो युवाक दिवो वीज राखणो पत्रांनी पयस जाल्यान 100 वयर कवनां ताणें लिखल्यान. आतां आजापाची भास म्हणलें कविता घेवन तो आतां आमच्या मुखार येवन आसा. लॅन्सी सिक्वेरा, सुरतकल. समेस्तांक म्हजे प्रणाम. म्हजी कविता अजापांची भास. जेन्ना हांव कोंकणी उलयतां घडटात अजापां. जेन्ना हांव कोंकणी उलयतां घडटात अजापां. अंतरलली आवय म्हजी बगलेन आसा तशें भोगता. जेन्ना हांव कोंकणी वाचतां घडटात अजापां. जेन्ना हांव कोंकणी वाचतां घडटात अजापां. सरकाराजांत पुर्वज. जेन्ना हांव कोंकणी आयकतां घडटात अजापां. जेन्ना हांव कोंकणी आयकतां घडटात अजापां. 7 स्वर संगीत वाळटा भोगता मनान म्हज्या. जेन्ना हांव कोंकणी लिखतां घडटात अजापां. जेन्ना हांव कोंकणी लिखतां घडटात अजापां. मायभास म्हज्या लिखणेंत रिगोन रस्ता कवना. देखून घरांत म्हज्या सदांच कोंकणी उलयतां. देखून घरांत म्हज्या सदांच कोंकणी उलयतां. अजापां मुंदरसून वचोंक भुरग्यांक कोंकणी शिकयतां. अजापां मुंदरसून वचोंक म्हज्या भुरग्यांक हांव कोंकणी शिकयतां.
देव बरें करूं. देव बरें करूं. लॅन्सी, तुवें तुजी कविता भोव अपुरबायेन सदर केल्ल्या खातीर. मुखलो कवी आसा काळजा परजळ काळजा जर ताची कविता पुस्तकां. बायबल उलो आनी चुटुकां बेगीन पुस्तक जावन विचार आसा. राखणो साहित्यीक स्पर्धांनी तांकां भोवमानां आपणायल्यान. निवृत्त बँक उद्योगी MCC बँकाचो निर्देशक आमच्या सर्वांच्या मोगाचो ऐसविमान एका टायमार आमी सांगाता आमचे मुखेली जावन तांणी वावर केल्ले आसात. त्या वेळार आमी आमची चळवळ चर्चा टेका वयर ताजें कवीत घेवन तो मुखार आयला. समेस्तांक नमस्कार. म्हणजे कवितेचें नांव आसा बोगसाणें. दावो हात मोडलो, दोनी पाय मोडले, कुटके कुटके केले. दावो हात मोडलो, दोनी पाय मोडले, कुटके कुटके केले. क्रिस्ताचे इमाजी वयर असो हल्लो केलो. खुर्सार मारिल्ल्या क्रिस्ताचे इमाजी वयर असो हल्लो केलो. मंगळूरच्या शहरांत उदेंतेच्या रोमांत. मंगळूरच्या शहरांत उदेंतेच्या रोमांत. मतांतराच्या चिल्लरणीबान. मतांतराच्या चिल्लरणीबान एका धर्माच्या पंगडाचो राग आनेक धर्मा वयर काडलो. एका धर्माच्या पंगडाचो राग आनेका धर्मा वयर काडलो. कीड मतांतल्या पंगडाच्यांनी. कीड मतांतल्या पंगडाच्यांनी. देव परता उसांबळ जाली. घांटी वाजल्यो, धांव मारली. देव परता उसांबळ जाली. घांटी वाजल्यो, धांव मारली. बटन हल्ल्या करून तीव्र प्रतिभटन. कायदो आसलो धर्म रक्षण. कायदो आसलो धर्म रक्षण. क्रिस्तान तत्वां खिणान उसाळ्ळी. क्रिस्तान तत्वां खिणान उसाळ्ळी. क्रिस्तांव मोलां विसरून गेलीं. क्रिस्तांव मोलां विसरून गेलीं. करूंक धर्म रक्षण हिंसा वाट गेली मोती. करूंक धर्म रक्षण हिंसा वाट गेली मोती. पंगडा मदें उडले फातोर. पंगडा मदें उडले फातोर. उबारून धर्मा मदें वोट दुबावाचे पागोर. उबारून धर्मा मदें वोट दुबावाचे पागोर. पडले मार धर्मा खातीर. पडले मार आंग फुटोवन उसाळें रागात धर्मा खातीर. धर्मान मनशाक विणगो केलो. धर्मान मनशाक विणगो केलो. बोक्साणें शिकोवन विसरून गेलो. बोक्साणें शिकोवन विसरून गेलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मातशा मिलार जायत्या वर्सां आदले केन्नाच विसरूंक जायना तसले घडीत तुवें सांगतना खंडीत जावन आमच्या आंगाची लोंग उबी रावता. देव बरें करूं तुका. मुखलो कवी आसा बळ्ळूरचो कोळो. संगीताचो वळो. थाळो आनी उमाळो. रंगीन उतराचो गोडा पेळो. साबार तालेंचो कवी. संगीतकार गवपी संघटक ताजे विशीं सांगूंक गेल्यार आयची रात खंडीत जावन पावची ना. हांव उबो रावतलो कवीत घेवन. तो मुखार येता. क्रिस्टोफर लोबो बॅरेन. चेक चेक. नमस्कार सगळ्यांक. हांवें सांगची एक कविता आसा. हांव उबो रावतलो. एक वर्सा पयलें हांवें बरयल्लें. 2 दीस पयलें इल्लें मॉडिफाय करून ताळो बसोवन इल्लें प्री मॅच्युअर डिलिव्हरी जावन आसा. टायम मेळून नासलो. वेकेशनार इल्लें व्यस्त आशिल्ल्यान तितलें फायन ट्यून करूंक मेळना. बक्षिया कितें सूख जाल्यार. हांव
उबो रावतलो अस्तमलेलो निस्तेज सूर्य उजवाड वंकून अंतराळाक दिगसडता कसो अस्तमलेलो निस्तेज सूर्य उजवाड वंकून अंतराळाक दिगसडता कसो हांव उबो रावतलो परत परत हांव उठतलो परत परत दिग सोडतलो दोरयेर दिग उमकाळचो ना दोरयेर दिग उमकाळचो ना हांव उबो रावतलो बिया तावून किर्लोन पाचवे नेसलोलो तो रूख अंतराळाक दिगसडता कसो बिया तावून किर्लोन पाचवे नेसलोलो तो रूख अंतराळाक दिगसडता कसो हांव उबो रावतलो तडीर मरून दर्यांत मिसलोन लारा गाज बुटोन अंतराळाक दिगसडता कसो तडीर मरून दर्यांत मिसलोन लारा गाज बुटोन अंतराळाक दिगसडता कसो हांव उबो रावतलो परत परत हांव उठतलो परत परत दिग सोडतलो दोरयेर दिग उमकाळचो ना दोरयेर दिग उमकाळचो ना हांव उबो रावतलो आखरे बॉलाक वाजोवन बॅटाक नाचोसो तो हात अंतराळाक दिगसडता कसो आखरे बॉलाक वाजोवन बॅटाक नाचोसो तो हात अंतराळाक दिगसडता कसो हांव उबो रावतलो देव बरें करूं वा वा देव बरें करूं क्रिस्टोफर तुज्या भोव सोबीत कवितान तुवें बरें रितीन गायलाय खंडीचोन कितले फावटी पडल्या रे परत आमी हांव उबें रावतलो खंडीचोन आमी मतीं चिंतलें तर जिणेंत आमी यशस्वी जातले मुखलो कवी आसा वृत्तेंतो वीसतंत्री माणसोपण संस्थेचो माजी कार्यदर्शी प्रस्तुत संदो जावन तो वावर करन आसा कविता पदां नाटक रचपी हांगासर मस्त आसा ताजे सांगचें जाल्यार पूण चड नाका कांय इल्लेशें पुरो म्हणून ताणें सांगलां रानांतल्या वागाक धरून नाडा काडून तो आतां आमच्या मुखार आयला आमच्या मोगाचो कवी रॉनी क्रास्ता केला राय समेस्ताक माया मोगाचो नमस्कार हांव रॉनी क्रास्ता म्हजी कविता आसा पक्षांतरी त्या म्हज्या रानांत हांव वागच आसलो त्या म्हज्या रानांत हांव वागच आसलो आतां सुण्या माजरा लागीं उड्डाता आतां सुण्या माजरा लागीं उड्डाता तांणी म्हाका आशेची ओड लागून मुंग्याक म्हज्या भोव सारोवन रानांतलो म्हाका नाडा काडलो तांणी म्हाका आशेची ओड लागून मुंगायेक म्हजे मोव लागून रानांतलो म्हाका नाडा काडलो हांवें नाडाचे दादोसकायेक आशेवन ओगो गप्प चिप तांच्या फाटल्यान आयलो हांवें नाडाचे दादोसकायेक आशेवन ओगो गप्प चिप तांच्या फाटल्यान आयलो म्हाका हाडलो तर बेती म्हणून पिंजरांत चेपलो म्हाका हाडलो तर बेती म्हणून पिंजरांत चेपलो हांचो गांव सर्कस कंपनी म्हणून हावण्यान आसलो हांचो गांव सर्कस कंपनी म्हणून हावण्यान आसलो 4 दीस खेले 4 दीस दिल्ले खेले पियेलो मागीर वर्ग नासले तरी निर्वग नासलो बुके क्लासाक खेले 4 दीस दिल्ले खेले पियेलो मागीर वर्ग नासले तरी निर्वग नासलो बुके क्लासाक खेले खेले म्हणच्या की गिळ्ळें सारकें वडना खेले म्हणच्या की गिळ्ळें सारकें वडना आतां म्हाका एक सुर्याक खंयचें येयना आतां म्हाका एक सुर्याक खंयचें येयना ना भरमान सुशेगाद भोंवचें हेरांक बेश्टावन राय जावचें शिकारी करून तेज धांवचें
कुटुंबा संगी मस्ती येवचें ना खंयचेंय ना. आतां म्हाका एक सुर्याक खंयचेंय ना भरमान सुशेगाद भोंवचें, हेरांक बेश्टावन ड्राय जावचें, शिकारी करून तेज धांवचें, कुटुंबा संगी मस्ती येवचें ना खंयचेंय ना म्हणल्याक एक फावटी रुकाल्या माकडाक बोबाट उरलो, तण खावच्या गाडवाक हुंकार उरलो. ना म्हणच्याक एक फावटी रुकाल्या माकडा बोबाट उरलो, तण खावच्या गाडवाक हुंकार उरलो. तांणी त्याच दांबार सांगलें बोबाट नाका तुका आनी आमकां हांगा ना फरक, बोबाट नाका तुका आनी आमकां हांगा ना फरक. आमी सैमान माकोड आनी गाडाव, तुवें तें घेतलां पांगूर आतां तोंड दाम आनी भोग. ते वळतावन आज पर्यंत हांव ह्या नाडाक कंटाळटां आनी चिंतून सुरतां. ते वळतावन आज पर्यंत हांव ह्या नाडाक कंटाळटां आनी चिंतून सुरतां. हांव तवळस म्हज्याच रानांत घोरो जुरलो तर, देव बरें करूं. देव बरें करूं. रोनिक रस्ता मुखलो कवी आसा गांवांत ताकोडेचो दडंग मनाई कॅथोलीक स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचो अध्यक्ष, संघटक, युवा वावरडी, कवी, बरोवपी पिंताम ताकोडे म्हणल्यार काव्य नमन तो लोकमोगाळ. विनोद वॉल्टर पिंटो म्हणली कविता घेवन हांगा तुमच्या मुखार येवन आसा. समिस्तांक नमस्कार. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा संपवणी. भोवनाका तूं फकत गरज मुकल्या राजरोकाड निर्जीव कुडी पुडच्या जाग्यांनी समजतलें तुका जिवनाचें मिसांव. भोवनाका तूं फकत गरज मुकल्या राज रस्त्यांनी दाखोवंक आपलें वडपण. एक बोवाडो काड निर्जीव कुडी पुडच्या जाग्यांनी समजतलें तुका जिविताचें मिसांव. दुबळो या धाकटो, दादलो या स्त्री, बाळशें या प्रायवंत, ग्रेस्त या पॉलिटिशियन, सक्कट सांगता न्हिदलांत एकाच जाग्यार नासतना कसली आस्त बदकाची किरकिरी. दादलो या स्त्री, बाळशें या प्रायवंत, ग्रेस्त या पॉलिटिशियन, सक्कट सांगता न्हिदलांत एकाच जाग्यार नासतना कसली आस्त बदकाची किरकिरी. कोणाक सर्ग कोणाक एमकोण कोणूच नेणा संवसारी. कोणाक सर्ग कोणाक एमकोण कोणूच नेणा संवसारी. मिसां बलिदानां चलतात हांगा मेळच्याक तांकां सर्गाची सावी. मिसां बलिदानां चलतात तांकां मेळच्याक सर्गाची सावी. कितलीं पुरा कारबारां गेल्लीं तांतल्या तोड्यांनी, कितेंच लेगून बरोवना तांच्या फोंडारी. लिखलां फकत तांचें नांव उगडा करच्याक संवसारी म्हणून अशी हरियेकलेची संपवणी. लिखलां फकत तांचें नांव उगडास करच्याक संवसारी म्हणून अशी हरियेकल्याची संपवणी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विनोद, तुजी कविता आयकतना म्हाका रॉबिन शर्माचो बुका सोडास येता. हू विल क्राय वेन यू डाय म्हणून. तूं मरतना तुजे खातीर कोण रडतलो. भोव अभिप्रायान तुजें कवित्वें प्रस्तूत केलां. देव बरें करूं. मुखलो कवी नेल्लू आयलागी. ओके. मुखलो कवी आसा तो सुरतकलान वस्ती करन आसा. आमचो संदेश पत्राचो आदलो संपादक, कुसाळां दुखासर आसो पुस्तकाचो बरोवपी, MRPL संस्थान तो वावर करून आसा. तशेंच टीव्हीर तुमी ताजे आसो कुशलायेच्यो एक घडी आसून काडी आमी पळोवया. तो जावन आसा जॉर्ज लिगोरी डिसोजा. लिगोरी इर्गान म्हणल्यार काव्य नामान तो बरोवन आसा. ताणें येवन आपले कवी सादर करचे म्हणून विनंती करता.
मोगाच्यान पयल्यान पयलें सर्वांक बरी सांज मागता. आमचो पोएटिका ग्रूप इल्लीशी हिस्ट्री सांगची तर नवीन आमकां कळीत आसा. 100 वर्सां पयलें आराम जाल्लो, पूण ताची एक प्रथम कवी गोश्टी आज हांगासर जावन आसा. 100 वर्सां पयलें सुरतकाल पिरगज पत्र काडटना आमी तांच्या लेखकांक एक तरबेती दिवच्या खातीर एक कार्य आसा केल्लें आनी त्या वेळार कविता विशयांत तरबेती दिवंक नावीन आनी विल्सन काटील हजर आसले आनी हे हांगासर रावून वचो म्हणून आमच्या नावीन पिरारान हो ग्रूप प्रारंभ केल्लो. थोडे तेंप आरंभार थंय सुरतकालची मात्र आसली. थोडे तेंप इल्लें ल्हान कविता रायली, पूण 7 वर्सां बंधुत्व आसलो म्हणयात. पूण नावीन पिरेराच्या एका वर्त्या साधनान आमच्या लॉकडावना टायमार परत्यान असो जिवाळ जालो की 7 नवे काव्य दिले आनी बरयतल्यांक की एक बरो अवकाश मेळ्ळो. देखून हांव नावीन पिरेराक खंडीत हांगासर आभारी जावन आसा. नातल्या तो ग्रुपूत जिवाळत आसतना न्ही नवीन. आनी हांव ह्या लिस्टीर खंडीत म्हजें नांव नासतलें पोएटिका ह्या कवी गोश्टीच्या. हांवें म्हाका येता म्हणून हांगासर येवंक जाता म्हणून कळलेलेंच काल म्हाका सेकेंड शिफ्ट आसलें. आज देखून रजा मेळ्ळेल्यान देखून हांव येता जस्ट एज ए ऑडियन्स म्हणल्यार नावीन पिरेरान तूं येताय जाल्यार एक कविता तयार करणार म्हणून. मोगाच्यान हांव खंडीत कावी न्ही, म्हाका कविता बरोवंकूच येना. आर्टिकल जाल्यार काली सबार अशीं बरयल्यान, पूण हांगासर इतल्या व्हड व्हड कावी ओडटूक एक देव आल्तारीर चडयल्ल्या फुलांच्या जेल्यांत एक दोराक बळें मान मेळटा. तसो म्हाका एक ह्या अवकाश हांगासर मेळ्ळा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या दोतोरान सांगले बरी म्हजी आजच तयार जाल्ली प्रिमेच्यूर कविता वाचता आनी तूं अर्थ गाणें व्हडलें गायना. म्हज्या कविताचें नांव आसा नतल आयलां. परत नतल आयलां हर एका वर्सा पर्यंत. परत नतल आयलां हर एका वर्सा पर्यंत. व्हड तयारी जाल्या हरशेंच्या पर्यंत. व्हड तयारी जाल्या हरशेंच्या पर्यंत. गोट केला आधुनीक शैलेन नेकेत रावंक कळटात हजारांनी संख्यान. क्रिस्मस रुकू आकर्षित व्हड शृंगारान. गोट केला आधुनीक शैलेन नेकेत रावंक कळटात हजारांनी संख्यान. क्रिस्मस रुकू आकर्षित व्हड शृंगारान. क्रिस्त येण्याची झळक मात्र ना ह्या वाटेन. कुसवार केला स्वादीक रुचीचो. वायन काडला रुचीक फळांचो. केकी केल्यात वेगवेगळ्या रुपाच्यो. कुसवार केला स्वादीक रुचीचो. वायन काडला रुचीक फळांचो. केकी केल्यात वेगवेगळ्या रुपाचो. क्रिस्त येण्याची झळक मात्र ह्या वाटेन ना. खरेंच म्हाका जाला दुबाव जुजे आनी मरी आसात खंयसर चमकोन. खरेंच म्हाका जाला दुबाव जुजे आनी मरी आसात खंयसर चमकोन. वेगळ्याच परिसराच्या वाटेन दिवच्याक जनाम जेजू बाळकाक. कोरो जाला म्हजो दुबाव 3 पावल्यांत दुबळ्यांच्या गुडसुलाक. अनाथ आश्रयाक पिडेस्ताच्या बागलाक. कोरो जाला म्हजो दुबाव 3 पावल्यांत दुबळ्यांच्या गुडसुलाक. अनाथ आश्रयाक पिडेस्ताच्या बागलाक. दिवच्याक जनाम जेजू बाळकाक. सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक बरें नाताल. देव बरें करूं. देव बरें करूं. इल्ली करी मुखली कवयित्री आसा पोएटिकाचे मिणमिणे नेकेत्र. तिच्यो कविता अर्थान बरीच गूण. इतलो गूण गी आमच्या घरच्या बारामुंडाच्या बांयवरणी गूण अशें म्हजें चिंतप. काणयो कादंबरी चिकनी कथा लेखनां कविता निरंतर ती बरोवन आसा. 2012 तशें 2018 वर्साचो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी पुस्तक प्रशस्त तिका फावो जाल्यात. वृत्तेन ती शिक्षकी. आज ती कविता हाडून आयल्या हताशा.
कामुकपणाक बली जाल्ल्या 8 वर्सांच्या बाळाच्या बुडासान क्रोध बरोवन तिने ती कविता तिजो राग तिने तिच्या कवितांत व्यक्त केला. कोंकणीची एक अपूर्बायची कवयित्री थारा लविना फेर्नांडीस मुगान तिचे काव्य नाम आसा लवी गंजीमठा. ही कवी गोष्टी सुरू जाताना सांज आशिल्ली, आतां रात जावन आयली. तशें जावन सोमेस्तांक बरी रात मागता. साहित्यान हांगासर सांगल्या बरी हांव सांगूंक कशें येता, हांव कवी न्ही. आनी मोस्टली पोएटिका ग्रुपाक म्हाका ॲड करता म्हणसर हांवें कविताच बरोवंक नातली. आनी ॲड करना 2 दीस म्हणसर हांवें खंयची कविता बरी नातले ते दळा बबनाविनान पर्सनली मेसेज घाल कितें तरी बरी म्हूण सांगून ओत्ताय केल्ल्याक आतां कितें तरी बरोवचें. आनी ह्या एका संदर्भार हांवें कितें तरी बरयल्ल्यांतलें कांय कितें तरी तुमच्या मुखार प्रस्तूत करूंक हांव संतोश पावता. ही कविता आसा हताशा. आमी समाजांत पळयता गरजांतल्या विशयांक जायतें प्रतिभटन चलता. खंयचेय एक राजकीय पाठिंबो आशिल्ल्या ल्हान घटनाकी व्हडली पब्लिसिटी मेळटा. पूण कितेंच मूळ नातलें एक बाळ 8 वर्सांचें भुरगें कामुकपणा बली जालें, कितेंच आवाज उठलो ना. थंय 4 बॅनरां फोडलीं सोडल्यार कितेंच आवाज उठलो ना. ना चायल्ड लायन, ना आमची संघटना, ना कोणूच. बारीच दुखाची गजाल. आनी ह्या वेळार हांवें ही बरयल्ली कविता आसा हताशा. उपसो भोवर फुलाक विसारी कोणाक तुजी सोभाय. उपसो भोवर फुलाक विसारी कोणाक तुजी सोभाय. दिश्ट सोदता ही मकरंदाकच न्हय. कोणाक तुजी सोभाय दिश्ट सोदता ही मकरंदाकच न्हय. बावड्या फुलाक रंग माकलेल्या रसनाराचेर शीण. बावड्या फुलाक रंग माकलेल्या रसनाराचेर शीण. भोवर दोशीत हें जना आसोनी मकरंद भरलोय न्हय. भोवर दोशीत हें जण आसोनी मकरंद भरलोय न्हय. वोंयच्या फुलाक आंगभर धूळ. वोंयच्या फुलाक आंगभर धूळ. पाकाट रे पापूडच्या भंवराक मारून उडोवंक खिनासो वेळ. वोंयच्या फुलाक आंगभर आंत फुगारूंक मात्र सोबाय फकत झोप उक्ताडान फुगारूंक मात्र. होरबोस मकरंदाचे रस. होरबोस मकरंदाचे रस. बोंगो फुलतें वा बावकर. बोंगो फुलतें वा बावकर पिसडून उडयतल्याक फूल कसलें चलता न्हय. पिसडून उडयतल्याक फूल कसलें चलता न्हय. रसनारा रसिकता रसताना कामुकपण तरी सोडलें नाय. रसिकता रसताना कामुकपण तरी सोडलें नाय. आशा घडताना थोडें खाडूंक घालें नाय. आशा घडताना कांय तरी खाडूंक घालें नाय. मान लिपयतना मर्यादेची वय ओडली नाय. मान लिपयतना मर्यादेची वय ओडली नाय. तर मनीस म्हूण कित्याक वलायलें. मनीस म्हूण कित्याक वलायलें म्हूण जातच म्हणटोय न्हय. देव बरें करूं. वा वा. मोगचनो हांगासर 20 कवींची कवानां तुमी येदोळ आयकटी पंगडाच्या सर कवींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेची कविता भोव सुंदर रितीर अपूर्बायेन हांगासर तुमी सर्वांनी येवन सादर केल्यात. आनी विशेष रितीन आयच्या ह्या कार्याक व्हड एक रितीचो रंग हांगा आयलो. कित्याक म्हळ्यार माणसपणाची ही सोबीत वेदी. हांगासर आमी मुखार तुमी बसल्यात आनी तशेंच कविता सादर करूंक भोव अपूर्बायेची वेवस्था हांगा आशिल्ल्यान कविता चड लोकांक पावोवंक एक वेदी आनी हांगाचे परिसर कारण जालें म्हणून हांव चिंता. आनी हांगासर पयली कवी गोश्टी आरंभ करूं. आमकां अवकाश दिल्या माणसोबाण
गुरकार बाब एरिक ओसोरियो आनी ताज्या पंगडाक अध्यक्ष लुई बाब सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कविता विशीं हांव खंयचेय विमर्श करूंक वचना. सर कविता एक नंतर एक नदरेन पळोवंक गेल्यार भोव उसल्योस आनी प्रस्तूत केली रीती भोव अपुरबायची. तशें सर कवींक आज उल्हास पटोवन हांव म्हजें एक कवित सदर करूंक तुमच्या मुखार हांव सदर करूंक मुखार येता. मुगाचें न्हू. म्हज्या कवितेचें नांव आसा गुलाबाचें पान. गुलाबा सांगता ताजें पानी सांगताच आसता, पूण त्या पानाक कोणी पळयना. त्या गुलाबाकच सगळ्यांनी पळोवचें. तशेंच एका वाठारांत एका इस्कालांत शिकली चेडो आनी चेडू. ती चेडू तितलें सोबीत ना जाल्यार चेडो सोबीत आसलो आनी ताका त्या चेड्यातून तितलें गुमान मेळना, मोग मेळना. त्या एका अनुभव कसो एक वर्णन करून हे हांवें कविता बरयल्लें. गुलाबाचें पान म्हणून. तूं मोग म्हजो हांव लासतां तुज्या मोगान. तूं मोग म्हजो हांव लासतां तुज्या मोगान. हांव सवळी तुजी सदां म्हाका तुजेंच ध्यान. हांव सवळी तुजी सदां म्हाका तुजेंच ध्यान. हांव ल्हान मोगाक म्हज्या दी कान. हांव ल्हान मोगाक म्हज्या दी कान. तूं गुलाब म्हजो हांव गुलाबाचें पान. तूं गुलाब म्हजो हांव गुलाबाचें पान. तुजे लागींच आसा हांव ना तुका म्हजेर गुमान. तुजे लागींच आसा हांव ना तुका म्हजेर गुमान. तुका मोगान वेंगूंक काळीज राखता अत्रेकान. तुका मोगान वेंगूंक काळीज राखता अत्रेकान. फांत्याच्या दोवान तूं नाता नाक फुलता तुज्या परमळान. फांत्याच्या दोवान तूं नाता नाक फुलता तुज्या परमळान. तूं गुलाब म्हजो हांव गुलाबाचें पान. तुका देवान दिल्या सोबाई हांव सोबीत न्हय कांय. तुका देवान दिल्या सोबाई हांव सोबीत न्हय कांय. तूं जायत्या काळजांचो राई. तुका कळ्ळीच ना म्हज्या मोगाची गुंडाई. तूं जायत्या काळजांचो राई. तुका कळ्ळीच ना म्हज्या मोगाची गुंडाई. नेसच्या पयलें लग्ना नेसाण मोग जालो एक सपन. नेसच्या पयलें लग्ना नेसाण मोग जालो एक सपन. संपलें ऋण मोगा ससण. संपलें ऋण मोगा ससण. तूं गुलाब म्हजो हांव गुलाबाचें पान. तूं गुलाब म्हजो हांव गुलाबाचें पान. देव बरें करूं. कवींची अपुर्बायच्यो कविता तुमी आयकल्यो. आनी कार्याच्या पयले कविता तुमी दयेकरन त्या कवी ह्या कवितेचें नांव तंतू बरया म्हणून दयेकरन ती बरोवन आतां आमी ती कलेक्ट करतना तांकां दिया. आनी फकत 6 या 7 मिनटांनी हें कार्य हांगा संपता. व्यक्त कविता अव्यक्त कविता म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत एक फकत 3 मिनटां उलयतलो. दयेकन हांव नविनाक वेदीक येवन ह्या विशयान उलोवंक दिता. कवितेंत बार प्रकार आसात आनी त्या सर्व प्रकारां पैकी भोव उंचली म्हूण मानची आनी म्हाका भोव पसंदीची ती कविता आसा व्यक्त अव्यक्त रितीची कविता. व्यक्त अव्यक्त रितीची कविता कितें म्हळ्यार ही कविता पयल्या वाचपाक या पयल्या आयकोवपाक कितेंच अर्थ सोडून दिना या इल्लोसो अर्थ सोडून दिता. ती कविता परत परत वाचली तर या परत परत आमच्या मतींत उरली तर तोच अर्थ सोडून दिता. आनी केन्ना ही सगळी कविता आमी अर्थकड घेता सगळो दोंगरूच एक उतरून आयिल्लो इतलो खुशी संतोश आमकां जाता. आनी थोड्या 12 दिसा उपरांत परत ती कविता आयल्यार वेगळोच अर्थ आमकां गमता.
अशें एका कवितेंत सबार अर्थ आसतात. ती कविता आसा व्यक्त अव्यक्त रितीची कविता. आतां हांव सीदा कवितेक येता. ही कविता म्हजीच. कवितेचें नांव आसा बांय भितर. बांय भितर. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री. धांवोन येवचो कळसो. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री. धांवोन येवचो कळसो. संगी मेळ्ळेंच दोनी मायाक. संगी मेळ्ळेंच दोनी मायाक. कविता संपली. इतलीच. वय कोणाक कांय अर्थ जावना कळटा. कित्याक म्हळ्यार पयल्या वाचपाक असली कविता अर्थ सोडना. आतां हांव ह्या कवितेचो व्यक्त अर्थ सांगता. ही कविता कितें म्हळ्यार एक स्त्री बांयचें उदक ओडून आसा. अशें बांयचें उदक ओडटाना त्या उदकान कितें बिंब उदेता, तें कितें प्रतिफलान उदेता तें हांवें तांकां वर्णिलां. केन्ना ती स्त्री अशी बांय भितर बांयचें उदक काडटाना बांय भितर हात बुडोवन आपयल्ले तसलें बिंब थंय दिसता. आनी हो कळसो कळसो कितलो वयर येता की तसो तो थंय कळसो तिच्या स्त्रियेच्या लागीं आयिल्ल्या बरी दिसता. आनी केन्ना हे कळसो आनी हात सांगाता मेळटात मायाक जाता. बिंब मायाक जाता. हो शब्द हो अर्थ व्यक्त अर्थ त्या कवितेचो. इतलेंच अर्थ न्हय. हाका अव्यक्त अर्थ आनी एक आसा. केन्नाय हांव कविता असल्यो बरयतना दोन अर्थ दवरूनच बरयता. हाचो अव्यक्त अर्थ कितें म्हूण पळया. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची तसली स्त्री एक वेश्या म्हूण लेखलें तर. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची तसली स्त्री एक वेश्या म्हूण लेखलें तर धांवोन येवचो कळसो पयशांची तैली हाडून येवचो दादलो. आनी केन्ना ही संगता मेळटात तेन्ना हांचो संबंद तो उरच्या तसलो न्हय, तो मायाक जावच्या तसलो अर्थ नातलो. ही ह्या कवितेची गुणाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं. माणसोबान गुरकार श्री एरिक ओजारियो बाब दयाकन तुमी वेदिक येवचे आनी तशेंच नवीन आनी जॉसेनी एक घडी वेदिक येवचे. आयची पयली कवी गोश्टी बोस उंचल्या रितीर सोबीत तरान आमकां हांगा करून अवकाश दिवन ह्या कलांगणाच्या कले खातीर आसा केल्ल्या कलांगणांत अपुर्बायेच्या एका ह्या सुत्तुरांत ही कवी गोश्टी आमकां करूंक अवकाश करून दिवन जाय जाल्ली सर वेवस्था करून दिल्ल्या खातीर एरिक बाबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना एक ल्हान याद दिसता ताका हांव पाठोवंक नवीन आनी जॉसीक उलो दिता. आनी तशेंच आतां हांगा कवितेंत कविता गोश्टींत भाग गेल्ल्या सर कवी आनी कवित्रींनी दयाकरून वयर एका फाटल्यान एक स्टेजीक येवचें आनी एक ल्हान एक याद दिसता ह्या आमचे गिफ्ट आसा तें घेवचें आनी तशेंच एरिक बाबा लागीं सांगता आनी आमी सर सांगता एक फोटो काडचो. दयाकरून सर कवित्रींनी एका फाटल्यान एक येवचें. दयाकरून वयर या लावी आनी या सगळे.
एक अर्धा चंद्र रावला का हाईट सोडण्यात किन्नी गोष्टी पुरा ते मुखार बसल्या नेक्स्ट गोष्टी ते म्हणून फुल्ल आसा खूब जाल्या ताकोडे ताकोडे ताणें फस्ट सुरू केले विनोद ताकोडे जाय पूण हांगा जायचे म्हणल्यार ते ताका फाटी जालें गे ओके राव सगळ्यां धाडया बरोवपाक गेल्या म्हणते चालू न्ही कविता वाचून ओके अखेरकडच्या पहिले आत्ता जाल्ल्या कविता कवी गोष्टींचं कविता वाचनांचं दोगा जाणांक इनाम मेळ्ळां दोगा जाणांक टाई जाला लवी गंजिमटा आनी नवीन पिरेर लवी ऐका ना मोगाच्यानो आत्ता हांगा प्रस्तुत केल्ल्या कवी गोष्टींत कविता सादरपणांत लोकां मोगाळ म्हळ्यार हांगा आसलेल्या लोकांक पसंद जाल्ली वोटिंगांत दोन दोगा जाणांक इनाम मेळटा दोन कवींक कवियत्रींक ती जावन आसात लवी गंजिमटा आनी नवीन पिरेर विजेतांक उल्हास पटयता आनी मोगाच्यानो आतां निमाणे नवीनाक देव बरें करूं म्हणली 2 उतरां उलय जाय म्हणून उपकार मागता.
हांवें पोएटिका पंगड आरंभ करतना तो शिकच्या भुरग्यां खातीर कविता शिकच्या भुरग्यां खातीर आरंभ केल्लो आनी कवी गोश्टी विशयन ते दळा चिंतूंक ना. थोड्या तेंपान हो कविता पंगड बॉल जातना कवी गोश्टी जाय असलो बोबो आयकल्यो कवींच्यो आनी हे कवी गोश्टी करीत जाय म्हणून आमी निर्धार घेतलो. आदीं माणसोबाणाच्यो कवी गोश्टी आसतना जायते फेराड म्हाका लाभल्ले आनी कवितेक माणसोबाण दिल्लो मान तो आमी मतीन धरून हांव आनी जोसे पिंटो पयले वचून एरीक बाबाक मेळ्ळे. हांव ताच्या घरा वचून तांच्या घराच कवी गोश्टी करची आलोचना आमची आसली. एरीक बाब म्हणाले तांकां बारीक खुशी जाली आनी तांणी संतोशान ते ओपले आनी तुमकां कलांगणानच जागो दिता म्हणाले आनी सर अरेंजमेंट्स तांणीच केल्यात. एरीक बाबाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां आमी आभार आसा. तशेंच हे सावंड लायटिंग्स अरेंजमेंट केल्ल्या आमचो राय किंग्सली नजरेत ताच्या एंजल संस्थ्याक आनी सर रितीचो सहकार दिल्ल्या वितोरी कारकोळ हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे लायव्ह व्हिडिओ केल्या ऑस्टीन पेरेरा किन्निगोळी ऑस्टीन डिजिटल स्टुडिओ किन्निगोळी हांकां तशेंच आपल्या चॅनलार रेकॉर्ड करून घालच्या निल्लू पेरमान्नूर ताच्या कॉमेडी कंपनी संस्थ्याक आमी आभार आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हें सोबीत रितीचें पोस्टर आनी बॅनर तयार केलां राहुल एडवर्टायझर्स. ताचो मालक कवी टायटस ताकोडे कारणांतर ते हजर जावनात. तांकां दुसरे कार्यक्रम आशिल्ल्यान ते आमच्या पंगडाचे संदे. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कार्य म्हणटाना खर्च आसा. हांवें कोणाय कडेन स्पॉन्सर विचारूंकच ना. जॉसी आनी वॉल्टर दांतीस म्हज्या लागीं आयले आनी म्हणाले तुज्या खर्चांत आमी बागेली आसा वांटे आमकांय वांटो दी. त्या उपरांत आमचो कवी लॅन्सी सिक्वेर आयलो. म्हजी मिसेस केक करता हांव तुमकां केक दितां आनी हांवें ट्रॉफी केल्ल्यो. ह्यो ट्रॉफीचो फोटो पळोवन हिलारी टेल्लीस म्हणालो ह्यो ट्रॉफी म्हज्या लेकार आसून दीत. उपरांत विल्फी किन्निगोळी ताका कवितेचे बारी आशा आसली कवी गोश्टी जायचे म्हूण ताच्या टायमार आमी प्रयत्न केल्ले. ते जाळा आमकां हे लॉकडावनांनी जाल्ल्यान जावना तशें कवी गोश्टी फाटीं पडली. सो ताणें म्हळें म्हज्यो सीडी हांव तुमकां दितां. तशें ती इनामां पुरा आनी जायते आर्थीक आमकां सहकार दिला सगळ्यांनी. तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें कार्यनिर्वहण केल्ल्या वॉल्टर दांतीसान भोव अपुर्बायेन कार्यनिर्वहण केलां. तशेंच ताच्या कविताचे बूकय ताणें हांगा कवींक दिल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव सबार कवी गोश्टींक गेलां. इतर भाशेच्या कवी गोश्टींक गेलां. त्या इतर भाशेच्या कवी गोश्टीच्या लेवलारच आयची कवी गोश्टीचें सुंगाण धरलां मनीस कवी जोसे पिंटो किन्निगोळी. तुमकांय हांव आभार आसा. आनी आमच्या पोएटिका संध्यांक ही कवी गोश्टी जायचे म्हणून उसारली तांणीच. पोएटिकाच्या सर संध्यांक आनी कवींक तशें रसिकांक तशेंच हांगासर आयिल्ल्या सर्व कवींक आनी रसिकांक तुमी नातल्यार आमचें कार्य जायना. तुमी केल्ल्या सहकाराक तुमकां आमी आभार आसा. समेस्तांक देव बरें करूं. मुखली कवी गोश्टी जानेवारीच्या 22 तारखेर ताकोडे श्री विनोद पिंटो न्ही विनोद पिंटोच्या घरा चलतली. वेळ आमी हांगा ग्रुपार डिसायड करता. तो म्हळ्यार थोड्यांक स्त्रियांक घेवंक जायचे थोड्यो स्त्रियो येवंक पावनात तांकां लेट जाता म्हणल्या खातीर देखून टायम आमी ग्रुपार डिसायड करता. म्हाका एकच मिनीट दिया. 2 म्हत्वाच्यो गजाली तुमच्या मुखार दवरता. एक कितें म्हळ्यार जानेराच्या 2 तारखेर आयतारा दीस ह्याच कलांगणांत उक्त्या मैदानार 2 व्हडलीं कार्यां जावची आसात. एक सोद 5 हाचें फायनल राय कोगुळ राणी कोगुळ त्या दिसा डिक्लेअर जातात आनी तांकां कुरो सोबयतात. सांगाता कोंकणीची महान गवपीण बाय लोना कोर्डेरो हिका आमी जिवितावधी पुरस्कार दिता. ह्या कार्याक तुमी येजे धर्मार्थ कार्य येजे आनी कार्याक सोबाय दिजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आतां भायर वताना थंय थोडी हँडबिलां दवरल्यांत. आमी थोड्या तेंपान तेंको दिया म्हणटा. तेंको अभियान आमी सुरू केलां. त्या अभियानाची हातपत्रां थंय आसात. तुमी व्हरून वाचून माणसपणाच्या कामांक तुमचो तेंको आमी आश येता तुमी दितात म्हूण पातयेता. देव बरें करूं. देव बरी रात. देव बरी रात.